त्या तीनांत लास्ट निरंतर आम्ही समयाची स्तुती करूया आणि म्हणूया दिसू देला सोडवून दिवसो दिसू देला जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला सांगता म्हणूया दिसू देला सोडवून दिवसो दिसू देला जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला उसवाड आयला संसारा सो उसवाड आयला हालेलुया जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला कळ सांगता मी म्हणूया उसवाड आयला संसारा सो उसवाड आयला जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला मोग आयला सपना गिसो मोग आयला जेसू आयला परत आम्ही मोग आयला संस्कीसो मोग आयला जेसू आयला सोडवून दर जेसू आयला Alleluia, Alleluia, everyone. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Gitavya, Amen, Alleluia. Oda awesome. Oda talo. Alleluia, Amen, Alleluia. गीताव्या आम्ही अल्लेलुया वंदन जेसू वंदन तुका सम्या जेसू ओगळाप तुका सम्या जेसू वंदन जेसू वंदन तुका सम्या जेसू हालेलुया ओगळाप तुका सम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुती तुका सम्या जेसू हालेलुया महिमा तुका सम्या जेसू स्तुती जेसू स्तुति तुका सम्या जेसू हालेलुया महिमा तुका सम्या जेसू आतुमान हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया गीताव्या आमेन हालेलुया Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Gitavya, Amen, Alleluia. Praise the Lord. Sakna, praise the Lord. आम्ही किती हाक दिसू देला म्हळे फलांचे दिस कोणाचे फेस्त हांगासर सांक्लाराचे परब आम्ही आचरण करता आणि सांक्लारा विशांत तुमकां सड्ड हांगा सरकार लदीन तुमकां मेळ्ळी नेंगी ती लदीन कितल्या अपुर्बायची उतरां ऊस देवाचे दुवे निष्कळंकपतीने पवित्रत्म्यान भरिल्ले आंकवार मुरीचे मोगाळ दुवे परतळीत पवित्रसभेचो उजवाड वांजेल जीवनचांनी साक्षीदार फ्रांसिसाचे पात्येनेचे पाटलावदार दुबळ्या क्लारिस्तांचे स्थापक भावार्थान 30 वर्षां दृढ माया मोगाळ परजळची विधे आणि खालती स्त्री
दुबळ्यांक सवय क्रिस्त सवय दुर्बळ्यामध्ये मागण्याची स्त्री अंकवारीचे आदर्श हे सक्कड आणि पवित्र सक्रमेंतले अपूर्व मोग क्रिस्ताच्या जल्माक पाशावाक समर्पिल्ली कष्टा वेळार धैर्यान भरुल्ली ताळण्या वेळार सस्तेकाय ती रचण सांबाळलेली समाधानाची माईपासाची बोलवंतू आणि बळी तशेंच देणे आणि भरुल्ली अजापाच्या सक्तेन भरुल्ली टीव्ही दूरदर्शनाची सार्वत्रिक पात्रोण जावन ती आसा प्राचिताचे स्पिरितान जळटली दूख सोसूंक धैर्यान मुखार सरतली मरणाच्या वक्षात शांती समाधान भरली एक सोबीत स्त्री सांग क्लॅरा तिचे पेस्त प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आम्ही आतां जावनच तयार आहे करणं बडा संतोषान इल्लो दिन आम्ही म्हणत असताना ती उतर आम्ही नियाळ्या सांग क्लॅराची ओडवी काय आम्ही गया आणि आम्ही मुंदरून हे गीत मुखलें गीत आम्ही म्हणया दिसो ऐसो सोमयान केलो संतोष उल्हास तर आम्ही पाव्या दिसो ऐसो सोमयान केलो संतोष उल्हास तर आम्ही पाव्या दिसो ऐसो सोमयान केलो सांगा म्हणूया दिसो ऐसो सोमयान केलो संतोष उल्हास तर आम्ही पाव्या संतोष उल्हास तर आम्ही पाव्या दिसो ऐसो सोमयान केलो माकावर तो संतोष जेसून सुडका दिली माकावर तो संतोष जेसून सुडका दिली माकावर तो संतोष जेसून सुडका दिली आम्ही गाऊया हालेलुया जेसून सुडका दिली सगळा माकावर तो संतोष जेसून सुडका दिली माकावर तो संतोष जेसून सुडका दिली माकावर तो संतोष जेसून सुडका दिली आम्ही गाऊया हालेलुया जेसून सुडका दिली केदोवर तो देव आमचो केदोवर तो देव आमचो केदोवर सुब्रमण्या अनबोड वेनामन करतात सर्ग संसार कंठात केदोवर तो देव आमचो अनबोड वेनामन करतात सर्ग संसार कंठात केदोवर तो देव आमचो केदोवर तो देव आमचो केदोवर तो देव आमचो केदोवर तो देव आमचो ताकावर तो मान आमचो सगळं आम्ही म्हणया केदो आमच्या देवा मान देऊन म्हणया केदोवर तो देव आमचो ताकावर तो मान आमचो त्या देवा अर्गां देव्या त्या देवाची स्तुती करूया त्या देवाक महिमा देव्या केदोवर तो देव आमचो त्या देवाक अर्गां देव्या स्तुती करूया त्या देवाची स्तुती करूया महिमा देव्या त्या देवा महिमा देव्या केदोवर तो देव आमचो केदोवर तो देव आमचो केदोवर तो देव आमचो आतुबान म्हणया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आणि सस्ता अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आणि सस्ता तुवें म्हाका रस्तोय तुजो मोखरच्या तुवें म्हाका पोसतोय तुजी साखरी करच्या तुवें म्हाका
सस्ता सुखा पावचा तरी हांव पावो न्हय सौम्या हांव पावो न्हय तरी हांव पावो न्हय सौम्या हांव पावो न्हय अर्गा तुका सोबिया तो बाण सकड़ा अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आणि सस्ता परत आम्ही म्हणूया केदो तो देव आमचो केदो तो देव आमचो केदो तो देव आमचो ताका तो मान आमचो आमी गाव्या हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सगळ्या म्हणया प्रेज द लॉर्ड सोम्याची स्तुती करून संतोष भोगता जाल्यार व्हडल्या ताळ्यान सोम्या करगां दिया संतोषान निरंतर 15 मिनिट आमी स्तुती केली निरंतर बोमोगचे न्हू हांगासर आमी हांगासर ह्या मंदिरांत आसा न्ही हांगासर मंदिरांत आसतना कोणा खातीर तुमी मागतात तुमचे मागणे थंय मसर खंडीत पावता प्रेज द लॉर्ड पवित्र पुस्तकांत थंयसर शतापतीचो साकोर बरोवन आसा न्ही साकोर आयिल्लो जेजू लागीं साकोर खंय आसलो आयिल्लो कोण शतापती आनी ताणें जेजू कडेन विनंती केली आनी जेजून म्हळें वच आनी तुजो साकोर बरो जातलो त्या गांच्या वांजेलांत हें आसा कोणाच्या मातेवाच्या वांजेलांत आनी आनी इम्पॉर्टंट जुवोच्या वांजेलांत काणा शहरांत केल्लें दुसरें अजाप सरदाराच्या पुताक म्हण तातूंत आसा दुसरें अजाप काणा शहरांत केल्लें पयलें अजाप खंयचें उडासुरचें खंयचें उदक असलें वायन केलें आनी दुसरें अजाप जावन आसा सरदाराच्या तातूंत पुता म्हूण दिला पूण मातेव म्हणटा आनी लूक कितें म्हणटात शतापतीच्या साकराक म्हणून कितें सांग पूण तो खंय आसलो दुसरे आसलो देखून हांगासर न्हू एक घडी बरें हांस सोडया कोणाय खातीर मागोवंक आसा तर ह्याच घडी काल म्हणलें आजच देखून आमी हांगासर तो मागणें करया आनी आमी ओडा संतोषान स्तुती केली सोम्याची ह्या किर्तनाच्या उतरां बराबर तांचे खातीर आमी मागया 100 किर्तन 100 साम 100 कितें म्हणटा पृथ्वेच्या सर द्वेषानो संतोषान सर्वीस परा गितां गाया आमी देशाची परजा न्ही आमी देशाची परजा देखून देशानो म्हळ्यार देश कांय म्हणना देशाच्या परजा आमी सांगाता मेळून आमी म्हळें कितें सोम्याक आमी हरसिले सांगात आमी म्हणया पृथ्वेच्या सर्व देशानो कोणा खातीर मागोवंक आसा तांच्या खातीर ही उतरां भेटया सांगात आमी म्हणया जावं पुरो तुमची भुरगीं परगांवांत आसा जावं पुरो परगांवांत मस्त प्रॉब्लेम आसा ह्या दिसांनी जावं पुरो शिकतात एग्जाम आसा तांचे खातीर घरांत कितें काले उणेपण आसा चिंतिल्लीं कामां जायनात सैरीको आनी थोड्यांक कामां आनी आमची पयना आजकाल पयना मस्त गरज हांव खंयच्या मुल्याक गेल्यार एक ना एक एक्सिडेंट आसाच हांवें पळयलां देखून मस्त पयनाऱ्यां खातीर मस्त मागा परगोत्ता आमी बीसी रोड सर्कलांत बड्डे म्हूण आयिल्ले बापय आनी एकलो मनीस एक्सिडेंट मेळ्ळे आमच्या पयना खातीर सदांच जेजूच्या नांवान मागोवंक जाय सांगात आमी म्हणया पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया कोणा गितां गाया आमी आत्तां गायलें कोणाक केदो व्हरतो देवांचो व्हरतो देवांचो म्हूण धरून तेंत म्हणटा आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा प्रेज द लॉर्ड हिकमत करची न्ही आमच्या पिरगेजीन थोडे सेवा करची मस्त पळयलां आमी कशी करी म्हणून किर्तनकार म्हणटा आनंदान तो आनंद आमकां देवान दिला संतोष आमकां दिला जेजून म्हणलें निमाण्या जेवणाच्या पयलें पांय तुमच्या पयलें म्हजो संतोष तुमचे थंय आसच्या भरपूर जावच्या खातीर हे हांव तुमकां सांगता म्हूण तो संतोष ताणें वांटून दिलो गोत्ता ताका कुर्सार मरता म्हूण जाल्यार तो संतोष ताणें वांटून दिलो देखून आनंदान ताणें सर्वेस्पराची सेवा करा म्हूण धरून म्हणया उल्हासाची गितां गावन
ताचे मुखार येया आमी ताच्या मुखारच आसा न्ही गे ताच्या मुखार आयल्या आनंदाची गितां गायलीं कालय आसलें कितलेंय टेन्शन आसलें कालच्या दिसा आमी म्हळें वादळ वारें सक्कळ नितळ करचो कोण जेसू जावन आसा आमचो देव जावन आसा म्हणून म्हणया सर्वेस्पूर एकलोच देव म्हूण ओळखून घेया प्रेज द लॉर्ड सांगात आमी म्हणया सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हूण ओळखून घेया तुम्ही कितले जाण ओळखून घेतात तो एकलोच देव म्हूण बेश्टे म्हणू नाका ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಿ ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು तळयोदी समयाक सगळा व्हडा संतोष वय देखून त्या देवाक आमी स्तुती केली न्ही दिसू देला म्हाका व्हरतो संतोष दिसो आयसो केदो व्हरतो देव अर्गा तुका धनिया न्ही तो एकलोच धनी धनी कोण एक देवाचे उतार ऐकून त्या परी पळता तो एक गर्दनिया बरी अंबानी धनी नाही अडाणी धनी नाही धनी कोण म्हणून जेजून सांगला ऐका एक गर्दनिया दोन निमाणे माते वाचवांच्या 5 डोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या निमाणे म्हळ्यार गर्दनी म्हळ्यार तो उरले धनी नाही ते पुरा धूळ ते देखून धनी कोण देवाचे उतार ऐकून त्या परिसल एक घर धनिया बरी कडपार घर बांधता म्हळ्यार देवाच्या उतरान तीर रावसो प्रेज द लॉर्ड मुंदर आमी म्हणया ताणे आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसाव तुम्ही कोणाच्या अधीन नात त्यास देवाच्या अधीन आसात आमी ताची परसा ताच्या शरवाच्यो सळयो परवाद्याच्या पुस्तकान साहित्य पोटी वाचला हांव तुमचो देव तुम्ही म्हजी परतून म्हणे हांव तुमचो देव तुम्ही म्हजी आणि मुंदरून कितें म्हणटा कीर्तन हे 100 कीर्तन केदाळ या मंदिर येतना वाचया अर्गां दिवन ताच्या दारवाडांतल्यान भितर सरा म्हणया आमी केदाळे रिकताना पयले समयाक अर्गां दिवंक जाय पयले अर्गां दिवंक जाय जेजून कितें केलें बापा सर्ग आणि संसाराच्या दण्या जाणत्या आणि बुद्वंतांनी लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानाक उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता जेजूचे कीर्तन ते स्तुती गीत ते देखून मुंदरून म्हणटा कित्याक म्हणया कित्याक ऐका सर्वेस्पर बरो सांगता सस्ताक ताकता तसो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासी पण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आता आमी देवाचें उतर नियाळून घेता आमी त्या समयाक म्हळ्यार एकलोच देव स्तुती गितां गावन ताचे समोर आमी आयल्या आता त्याच्या उतरां प्रमाणे घर धनिया बरे न्ही गे देवाचें उतर आयकोन जाकोब म्हणटा देवाचें उतर आयकल्यार पवाना बगार त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीसय देखून तीन उतरां चिंतून एक घडीभर मावून रावया ओडून सांगलें कोणा खातीर मागोवंक आसा हांगासर ब्रदर आसा तांच्या हातांत मस्तो भुरगीं आश्रमांत आसा तांचे पासत आमी मागया भितर हांगासर सिस्टां आसात तांच्या पासत विशेश तरेन समयाक अर्गां दिवन आमी तांच्या खातीर मागोवंक जाय मागया हांगासर कोणें अरेंज केलां हें मागणें तांच्या पासत हांगासर सावंड सिस्टम 3 दीस जावन आमकां उदक सुरलां तांच्या पासत हांगासर सरबराय केल्या इल्लेशें सकाळीं इल्लें जेवण ते परत तयार केलां तांचे पासत आमी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आनी ह्या संदर्भार सगळ्यां पासून अर्गां दिवन आमी गावया गीत तुमच्या गिता बुकांत पान संको गिता करतलेंत पान संको 10 पेज नंबर 10 सोम्या तुका हांव ताणेला प्रेज द लॉर्ड निदल्यात गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 गीत आमी गावया पान संको 10 सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला सांगता म्हणया सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला सांगता सोम्या मुच्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून पडल्या तळ्यान
सोम्या आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला सोम्या मुझ्या हांव ताणेला आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसरो सोदून तू सो आयला आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसरो सोदून तू सो आयला कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसा तुत्रा जिविताची कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसा पुत्रा जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका होवीत कर तुझे संगी राव म्हाका पावो कर तुझ्या सुत्रान म्हाका होवीत कर तुझे संगी राव म्हाका पावो कर सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला सगळा म्हणया सोम्या मुझ्या आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसरो सोदून तू सो आयला आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसरो सोदून तू सो आयला दुसऱ्या चरण तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरसो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरसो तुझ्या सत्म्या म्हाका पवित कर तुझे कृपेन जियोंक म्हाका पावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित कर तुझे कृपेन जियोंक म्हाका पावो कर सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुका आयला आसरो सोदून तू सो आयला आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसरो सोदून तू सो आयला हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या होगळा तुका पवित्र आत्म्या नामान तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगळ भाव भयणीनो त्रिदू मासो तिसरो दीस हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या सांकलाराच्या फेस्ताक तयाराई जावन ह्या 3 दिसांचे मागणे आराधन आणि मिसाचे बलिदान आमी हांगासर भेटोवन आसा तर ह्या महान सांतिनेक आमी मान करता आसतना तिच्या मुखांतर देवाचे आशीर्वादान सोडूंक आमी हांगासर आमच्यो गरजो आमचे त्यासा बांदून आमी हांगासर आयल्या खंडीत जावन युकरिस्ताची सांतीन जावन जाची सांकलारा आमाचो मेस्त बसोन मागोंदी आमच्या सर गरजांत आमच्या सर आखांदांत आमच्या सर एकसुरपणांत आमच्या सर बेजारायांत तीस देवाचे विसनार आशीर्वाद बेसांव आमकां जोड दिवन दी आनी विशेष रितीन आयच्या दिसा त्रेदिमाचो अखेरीचो दीस देव आमकां रित्या हातांनी पाटी धाडिना आमी केल्ले मागणे तो फळादीक करता फाटल्या 3 दिसां जावन हांगासर येवन आमी मागणी भेटयल्यांत खंडीत जावन आमच्या मागण्याक फळ आमकां लाभतलोच त्याच पातयेन आनी त्याच बरवशान आयच्या दिसाच्या ह्या कार्यांत आमी भाग घेवया भक्तीपणान आयच्या ह्या शिकोवण्यांत तशेंच मिसाच्या बलिदानांत आनी तशेंच आराधनांत आमी भाग घेवन
या महान संतीने मुखांतर सांक्लारा मुखांतर देवाची विंसणार आशीर्वाद आणि बेसावान सोडया एक घडी भरू तुमचे सर्वचे दोळे दांपया चक्कड तुम्ही दोळे दांपया हात उक्ते दवरा जेसू मुखार आम्ही हांगासर आसाव मागण्याच्या घरांत आम्ही हांगासर आसाव हें जावन आसा मागण्याचें घर देवाची विंसणार आशीर्वाद बेसाव वळसो जागो हांगासर तसो पवित्र आत्मो आपल्या पवित्रपणान आम्हा सुमेस्तां बरोवन दी पवित्र आत्मा आपल्या साध्येन्यांनी जाणवाय गिन्यान बोध गटाय समजून भक्त देवबिरांत ह्या साध्येन्यांनी आम्हा सुमेस्तां तो बरोवन दी आमची जतन करून दी म्हणून आम्ही मागया ह्या मागण्याच्या घरांत आम्ही हांगासर आसतना हांगासर आसते धर्म बहिणी आमच्या बसतो ह्या संवसाराच्या गरजां बसतो हर एकल्या बसती दीस रात म्हळ्यार बरी मागोवनच आसात ह्या आमच्या धर्म बहिणी बसती आम्ही विशेष रितीन आम्ही मागया सर्व रीतीचो त्याग सॅक्रिफायस करणं आमच्या खातीर संवसारा खातीर संवसारात शांती समाधान राज जावचे खातीर संवसाराच्या सर गरजां बसतो आणि आम्हा सुमेसांच्या त्या सावा खातीर ती मागोवनच आसात तसो एवकरिस्टीक जेजू ह्या आमच्या धर्म बहिणीक श्रेश्ठांक जायसले सर्व बेसावां आशीर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया तेच बरी आज आमी हांगासर आयल्या ह्या दिसा त्या सोम्या जेजूची आशीर्वाद बेसावां आमी अरयेतले जोडून घेवन आमचे कुटुंब पवित्र जावं दी आमच्या कुटुंबात सदां शांती समाधान संतोष माय मोग एक पोट मोग राज जावं दी कुटुंबाच्या सहसंध्या सर वाईट विघ्नांतले पिडे शिड्यांतले कष्ट अणवरांतले तो देव आमकां राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी आनी आतां आमी जोडूंक वेचा त्या शिकोवण्याचेर ती शिकोवन आमी बऱ्या तरान जोडनो आमच्या जिवितांत रुता करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागया त्या दिसा मागोवन आसलेल्या वेळार पेंतेकोस्ताच्या दिसा शीस धारांदापणो भितर मागोवन आसलेली आनी ते मागोवन आसलेल्या वेळार पवित्र आत्मो तांचेर देंवोन आयलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवोन आयलो मात न्ही तांकां घटायेन भरलो सक्तेन भरलो आनी तोच पवित्र आत्मो आज आमचेर देंवोन येवं दी सक्तेन घटायेन आम्हा सुमेस्तां बरोवन दी आपल्या 7 धेन्यांनी आनी 12 फळांनी आम्हा सुमेस्तां बरोवन दी म्हणून पवित्र आत्म्याचें गीत भक्तीपणान आमी गावया दोळे दांपया हात उक्ते दवरा पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर हांगासर धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मुझ्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशेता आत्म्या ये हांव राखोन आसा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मुझ्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशेता आत्म्या ये हांव राखोन आसा देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो मुझेर जेसू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो ह्या दिसा पेंतेकोस्ताच्या दिसा देवान आयिल्लो तो आत्मो ह्या घडी आमचेर देवोन येवं दी देवोय तुजो आत्मो आशीर्वाद देवोय तुजो आत्मो भक्तीन भरून दी देवोय तुजो आत्मो आमचे जाणवाय गिन्यान बोध गठाय समजून भक्त देव बिरांतीन आम्हा सुमेस्तां बरोवन
विशेष विशेष रीतीने आम्हा समेस्त कृपे बेस्तावणी आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर आम्ही जमलेल्या हर एकला आशीर्वादित कर कृपे बेस्तावणी बरं बेस्तावणी होत जीसस जीसस तू कामी उलो मारताव तू कामी उलो मारताव याच घडीये जेसू आम्ही तू कामी उलो मारताव तुझ्या हस्तर कोण अंगसर आम्ही Pour out your spirit. तुझ्या पवित्र Pour out your spirit. याच घडीये Pour पवित्र out तुझ्या your देण्याने भरवलो spirit. आज्ञाची मुनशा आम्ही हर एकले Jesus. आम्ही जर एकली मागण्याची मुनशा जाऊन तुझ्या बेस्तावणी भरून दे आशीर्वादित भरून दे आशीर्वादित कर Pour out your spirit on me. Hallelujah. 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 ये पोविदत में आमच्या कळलं आमच्या मनात आमच्या पुढे आमच्या ये पोविदत में देवणी समय जेसू या घडी आम्ही तुझ्या मुखार आसा व तीस तुझे लागीं समकोंक आमी आशेता व थोडो नियाळ आमी करता आसतना थोडे लिसांव आमी आमच्या जिवितांत जियोंक तूं आमकां प्रेरीत कर हांगासर आसच्या सर म्हज्या भाव भयणीक तुज्या कृपे आशिर्वादांनी बेसावांनी बरो तांच्या जिणेंत केल्लो तो त्याग साक्रिफीस पळय तो त्याग साक्रिफीस करन आज तुका आयकोंक तुझे उतार आयकोंक तुझे ताण बरेपण सोडून ती हांगासर आयल्या वसता रित्या हातांनी फाटी धाडी नाका जेसू तांच्या मागणें तूं फळादीक कर तांकां तूं आशिर्वादीत कर तांणी हांगासर चडचें तें लिसांव तांच्या जिविताक ते एक फळादीक जावं दी जेसू आमी हर एकली मागण्याच्या मनशां जावंक तूं आमकां प्रेरीत कर मोगाळी मोरये आमचे माये आमचे राणीये काणा लग्नाच्या माटवांत थंयसर दाखांचो रोस उणें पडलेल्या वेळार तुज्या पुता जेसू लागीं ह्या त्या कुटुंबाची तुवें मर्याद राखूंक मागलें जेसू मागलें मोरये ये मोरये आमचे माये आज तूं आमचे सुवे राव आमची जिणी तूं जाणासाय आमची जिणी जेसूक तूं समर्पण दी जेसू तावन बेसावा आमचो मेस्तांक धान दी म्हणून आमी मागता नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीची संगता श्री आम्ही तर तू सुदे आणि सदैवी भाव कुस्ते जेसू भगवती मरिये देवाच्या माये अमोभ्यांगा देविनाधिकार आदानी आमच्या मनुष्यकडे आमेन महिमा बापाकनी पुताकनी पवित्रत्म्या तशा आणि सदा सर्वदा आमेन पवित्र पुस्तकांतले वाचापात आमी आयकुया सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमच्या सवय आसो लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या धैर्य सुखान असताना सदांच मागणे करीत जाय म्हणणं शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली एका शहरांत एक नीती करता आसलो देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नासली त्या शहरांत एक विधव स्त्री आसली ही ताचे चडशें केदाळे येवन अशें म्हणटाली न्याय करन म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतले म्हाका राखोवन व्हर जायतो काळ पर्यंत नीती करत तिका कानस हालयना जालो पूण आखरेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें तरी ही विधव स्त्रियेची दोशी खातीर पूण हांव तिका नीत करन दितलो नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करन म्हजो जीव कातली उपरांत सोमयान म्हळें त्या खोट्या नीती करताना कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय वे तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात भोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत करन दिवचो ना गाय तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकय गळाय करीत गाय हांव तुमकां सांगता बेगीनच तो तांकां नीत करन दितलो तरी मनशा पोत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त देखून बसया भयणीन तोडो नियाळ फाटल्या 2 दिसांनी आमी हांगासर विविध विशयाचेर आमी नियाळ केला
आणि आयचो नियाळ विशेष रीतीनं सांक्लाराच्या जिनी विशांत तिथल्या मातनय सांक्लाराची जिनी एक मागण्याची जिनी ती जावन असली. सांक्लारा जल्मोनच्या आदींच आवय आपल्या प्रस्तुतपणाच्या वेळार देवा लागीं ती मागोंक लागली आणि देवान तिच्या मागणे ऐकले आणि तिका एक ताळो ऐकलो. तुझे तावन एक प्रकाश उब जातलो आणि त्या प्रकाशाच्या किरणांनी संसाराक उजवाड फांगतलो. तुझे तावन प्रकाश उब जातलो आणि त्या प्रकाशाच्या किरणांनी संसाराक उजवाड फांकयतलो. क्लारा म्हळ्यार प्रकाश म्हणून अर्थ. त्या प्रकाश म्हळ्यार तो एक जावन आसा उजवाड. आणि त्या सांक्लाराच्या फेस्ताक आमी हांगासर वरती एक आध्यात्मिक तयारायकन फाटल्या 2 दिसां जावन आमी हांगासर आसा. सांक्लारा एक मागण्याची मनीस, मागण्याची सांतीन आणि आपले सगळे जिवीतच तिने मागण्यान करसले. देवा मदलो तो संबंध तिने सडयलो. देखून आईचे लिस्ट जावन आसा मागण्या विशांत आणि मागण्या आमी कित्याक करीत जाय म्हणून. थोडी दृश्टांत हांवें दिवची जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ती गोत्त आसा तुमच्या जिवितांत जाल्ली आनी हांवें हांगा थंय म्हज्या शर्मावांती हांवें सांगल्यांत जावंक पुरो. जॉनी लिव्हराचें जिवीत तुमी जालां जावंक पुरो. एक प्रख्यात हास्य चलनचित्र नटनगार जॉन लिव्हर. ताच्या जिवितांत जाल्लें तें घडीत तुमी उडास काडटीत जाल्यार एका दुबळ्या कुटुंबांत तो जल्मल्लो, एका देवोद कुटुंबांत तो जल्मल्लो आनी ताका एक हेरांक आसोवचें एक तालेंत ताचे थंय आसलें. आनी जाल्यार जॉन लिव्हर दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्लो जाल्यार ताचे आवय बापूय कश्टांनी म्हळ्या बरी ताका एका इस्कॉलांत दाखल करतात. आनी थंयसर इस्कॉलांत तो शिकता आसतना शिकप कांयच ताच्या मोतीक वचनातलें. तो दाड्डो जावन आसलेलो. आवय बापूयच्या कश्टांनी इतले कश्ट काडून ताका शिकप दिल्यार तो शिकोंक मौन करनातलो. आनी ह्या घडये टिचर ताचे थंय आसलेलें तें अभ्यास, ताचे थंय आसलेलें तें तालेंत पळयता आनी एक दीस ह्या जॉनी लिव्हराक म्हणटा, तुवें ह्या तालेंतांत आसिमय तालेंता मुखांतर तुवें कित्याक फिल्म इंडस्ट्रीक तुवें जॉयन जावंक नजो. आनी ह्या घडये ताका हें बरें म्हूण दिसता आनी आपलें शिकप तो सांगता आनी आपल्या हास्य नटना मुखांतर तो फिल्म इंडस्ट्रीक तो जॉयन जाता. आता फिल्म इंडस्ट्रीन जॉयन जाल्लेंच कितें घडटा, एका दुबळ्या कुटुंबांत देवोद कुटुंबांत जल्मल्लो जाल्यार एक पटी थंयसर भितर रिगलेंच पयशे हाती येतात, दुडू हाती येतात आनी दुडू ग्रेस्त ताचे थंय सडटा. आनी अशें तो ग्रेस्त जाता आसतना आपले थंय आसलेलें देवचपण तो सांगता. आपले फ्रेंड्सच ताका मोगाचे जातात, बायलो संवसार ताका आकर्शीत जाता, सगळे संवसार ताका फ्रेंड्स ते बरो आकर्शीत जावन आपलें देवाचपण तो सांगता. पूण मोगाळ भावान भयणीनो, देवाचे वाटो मनशाचे वाटो न्हय, देवाची चिंतना मनशाची चिंतना न्हय. मनशान चिंतचें एक पूण देवान करचें आनी एकच. ते आमी सदांच आमच्या जिवितांत आमी उडासोवचें. मनशान चिंतचें एक, आमी सभा संख्या आमी चिंता जावंक पुरो तें खंडीत जावन हरी एक संगती कार्यगत जाता म्हणून आमी नेनाव. कित्याक ते देवाच्या योजना प्रकार चल्ल्यार मात्र तें कार्यगत जाता. हांवें मुजें म्हणून हांवें चिंतल्यार तें कार्यगत खंडीत जायना. केदळ म्हजें योजन देवाच्या योजना प्रकार जाता, तेदळ तें एक कार्यगत जाता. जॉनी लिव्हरच्या जिवितांत तशें जालें. ग्रेस्त जालो, देवाचपण ताणें सांडलें आनी अशें मुखार चलता आसतना काजार जालो. काजार जाल्ल्या उपरांत ताका एक भुरगें जल्मलें आनी भुरगें जल्मल्या वेळार तें सुरवेरेस पिडेस्त जालें. आनी पिडेस्त जाता आसतना कितें ताच्या गोमट्यांत एक वळ उदेल्ल्या बरें जाल्लें. आनी वळ उदेल्लें जाल्लें पळोवन कितेंच गूण करूं जावना. साबार डॉक्टरां कडेन तो धांवता. डॉक्टर कितले आसा ताचे कडेन आसलेलो तो पयसो पिठो करता. ताच्या ग्रेस्तकायेन भरलेलो तो पयसो आसा तो सकट पिठो करता. डॉक्टरा मुखांतर तें गूण जाता म्हणून चिंता आनी कितेंच गूण करूंक जायनातल्या वेळार ताका ताचेच इश्ट म्हणटात, तूं एका देवोद कुटुंबांत जल्मल्लोय, भवार्थान तूं जल्मल्लोय, तुज्या त्या पाटी तुज्या देवा कडेन कित्याक तुवें पाटी वचोंक नजो. तुका दिल्ल्या त्या
देवाकडे तू कित्याक पाटी वसोंक नचो म्हणून ताचेच फ्रेंड्स ताका म्हणटा आसतना हे सत म्हणून तो चिंता आनी एक दीस नाकुशी म्हणल्या भशेन तो इगर्जेक तो वेता आनी इगर्जेंत थंयसर बसुल्ल्या वेळार कितेंगी ताका प्रकाश थंयसर सांगता थंयसर आपल्या भुरग्याक दवरून तो रडता मागता मागता देवा लागीं तो मागोन मागोनूच आसा आनी दीस गेले गेले तो भवर्थान तो मुखार मुखार वता भवर्थ ताचो गट जाता आनी मुखार मुखार वता आसतना आपल्या भुरग्याची पिडा गूण जाता आपल्या भुरग्याची पिडा गूण जाता आनी भुरगो संपूर्ण गूण जाता देवाचेर संपूर्ण भवर्थ दवरता आसतना ताची पिडा संपूर्ण गूण जाता आनी आज तुमी जाण आसात जॉनी लिव्हर एक प्रख्यात प्रसंगदार तो जाला ताचे व्हिडिओज तुम्ही युट्यूबान तुम्ही पळयतात जावंक पुरो तो कातोलीक न्हय पूण खंडीत जावन देवाचेर ताणें बाबर्थ दवरलो देवाचेर पातयेंनी दवरलो एक घडी देवा तावन तो पयस केल्लो देवाच्या काकुळटी तावन पयस केल्लो देवाच्या मोगा तावन पयस केल्लो आपणाच्याच ग्रेस्तकायेचेर आपणाच्याच दुडवाचेर आपणाच्याच आस्तपदकीचेर आपल्याच धनदिरव्यांचेर तो पातयेल्लो पूण देवाचें योजन विशेष मोगाळ भावना बेयनो आनी एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार खंडीत जावन जॉन न्यूटना विशयांत तुम्ही आयकलां जावं बरो एक प्रख्यात कलाकार म्हणयेत वा संगीतकार जॉन न्यूटनाच्या जिवितांत जाल्लें तेंच घडीत तो ल्हानपणारच आपल्या आवयक वगडयता म्हळ्यार आवय देवातीन जाता बापूय थारोवन सोलोवचें काम करता बापूयचें काम जावन आसलें थारोवन सोलोवचें काम आनी पूत बापूय वट्ट सरवण थारोवन सोलोवच्यान दिल्लो निपूण जाता आनी अशें आवय मरण पावल्या उपरांत बापूय दुसऱ्यापणार काजार जाता आनी बापूय दुसऱ्यापणार काजार जाल्ल्या वेळार दुसऱ्या बायले सांगता वा दुसऱ्या आवय सांगता जॉन न्यूटनाक बरें पडना आनी ह्या घडये कितें करता जॉन न्यूटन आपलें घर सांडटा बऱ्या कुटुंबांत जल्मल्लो आपलें घर सांडटा आपलें पवर्थ सांडटा म्हाका खंयचेंच नाका म्हणून येदोळस तारून सोलोवच्यान तो निपूण जाल्लो तो तारून सोलोवच्यान तो मुखार वेता आनी तातूंत तो निपूण जाता पयशे जातात दुड जाता ग्रेस्त जाता आनी ताचें काम जावन आसलें एका कुशीतावन आनी एका कुशीक जणांक साक्षूंचें जावन आसलेलें तुमी हिस्ट्री वाचल्या जावंक पुरो कशें काळ्या लोकांक हांगासर धरचें आनी एका कुशीन साक्षूंचें तेंच ताचें डेली काम जावन आसलेलें हांगा थान धरचें आनी एका कुशीन साक्षूंचें आनी हातूंच तो निपूण जालो परत्यान देवाचो वांटो मनशाचो वांटो न्हय देवाची चिंता मनशाची चिंता न्हय मनीस कितें चिंता पूण देवाचें योचन दुसरेंच जावन आसा जॉन न्यूटनच्या जिवितांत तशें जालें हर एक दीस सालिसायेचो दीस जालो पूण तो एक दीस ताच्या जिवितांत सालिसायेचो दीस न्हय जालो कितें जालें एक दीस ह्या काळ्या लोकांक धरून तो थारवाचेर घालता आनी थारवाचेर घालून लोकांक त्या कुशीन व्हरता आसतना दर्यांत वारें वादळ उडटा आनी वारें वादळ उडटा आसतना आपलें थारून बुडोवंक सकता आनी बुडोवंक सकता आसतना जॉन न्यूटनाक कितें करचें म्हणून असो समजना जॉन न्यूटन कितें करचें समजना वेळार तो ताका चिंती नासलेल्या बरी थंयसर दिंबयेर तो पडटा आनी दिंबयेर पडून तो दोळे दामता आनी ताच्या तोंडांतल्यान उतरां येता जर देवा तुवें शबितायेन म्हाका त्या पोंताक पावयशी जाल्यार हांव तुजो सेवक जावन जिणीभर तुजी सेवा करता जर देवा शबितायेन आयच्या दिसा तूं म्हाका अनेक तडीक पायशी जाल्यार जिणीभर तुजो सेवक जावन तुजी सेवा करता दोळे उक्ते करता आसतना वारें वादळ थंड जाल्लें थारू अनेक कुशीन वचूनच आसलेलें आनी ह्या घडये तो अनेक तडीक पावता नासत थंयसर जॉन न्यूटन थिंबियेर पडटा आनी भोव अपुरबायेचें गीत घडटा Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. खंडीत जावन मुखार वेता आसतना कशें हांव तुजें तावन पयस केल्यार देवा तुवें म्हाका सांडलोय नाय तुज्या मोगात हांव पयस केल्यार तुवें म्हाका धरलें तर मोगाळ भवानी आनी भयणीनो मागण्याक आसा सकत मागण्याक आसा बोळ मागणें कितेंय करूंक शकता
देखूनच आईच्या दिसा मोगाळ भावन आनी बहिणीनो क्लाराच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना प्रकाश क्लारा म्हळ्यार एक प्रकाश जावन आसा तो प्रकाश संवसाराक उजवाडयतलो देखून मोगाळ भावन बहिणो मागण्याक साबार कारणां आसात मरणाच्या तणीर आसलेली एक बऱ्या मरणाक मागतात वय की नाही मरणाच्या तणीर आसलेली एक बऱ्या मरणाक ती मागतात पिडे शिणेत आसलेली कंडी जावन आमची पिडा शिडा पयस वचूं दी म्हणून ती मागून आसतात दग आसा जाल्यार इल्लो पावस येवं दी म्हणून आमी मागता जोर पावस आयलो म्हणटा आसतना पावस नाका म्हणून आमी मागता जर दग असलेले म्हणटना जोर पावस येवं दी म्हणून मागता पूण आमच्याच घरा कार्य असले रोस आसा काजार आसा म्हणटा आसतना आज एक दीस पावस येनातल्या पुरो म्हणून आमी मागता हे अरियेकल्या थंय आसा आमी मागता आनी ह्या दिसांनी साबार जाण आमी मागता पावस येवं दी म्हणून आमी मागता पण 4-5 दीस भुरग्यांक रजा मेळटा आसतना पावस जोर चड जालो पावस इल्लो उणो जावं दी म्हणून आमी मागता वय मोगाळ भावने बहिणो वांजेलांत आमी वाचता मागणे म्हज्या आनी देवा मदलो एक संबंध जावन आसा कशें आमी हेला लागीं उलोवंक आमी आमच्या उलोवण्या मुखांतर आमी तो संबंध आमी सडयता आमच्या उतरां मुखांत आमी संबंध आमी सडयता आमची उतरां सांग पुरो आमची थोड्यांची उतरां बरीं उतरां थोड्यांची उतरां सैलापाची उतरां थोड्यांची उतरां प्रोत्साव दिवची उतरां थोड्यांची उतरां कठोर उतरां कसलीं उतरां जावं दी उतरां मुखांतर एक संबंध थंयसर आसा घडटा आनी तो संबंध वाडटा आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जेजू क्रिस्त 40 दीस आनी 40 रात उपास करून मागणे करूंक लागलो आपली परगट जिणी प्रारंभ करच्या पयलें आपल्या जिवितांत खंयचो एक निर्धार करच्या पयलें ताणें एक मागणे करूंक ताणें मागण्या मुखांतर ताणें एक तो निर्धार केलो 12 जाणां शिसांक विंचून काडच्या पयलें मागण्या मुखांतर ताणें विंचून काडली खंयचें जावं दी हर एका साबाताच्या दिसा जेजू थंयसर सिनागोगाक गेलो सिनागोगान तो मागणे करतालो हर एका साबाता दिसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी जाणा आसा तेस्त 40 दीस पातकांत सुटका खातीर निनेवेचो लोक उपास आनी मागणे करता 40 दीस निनेवेचो लोक उपास करता मागणे करता पातकांत तांकां एक सुटका मेळच्या खातीर कित्याक निनेवे सगळो नाश जाता म्हणून जोना प्रवादीन सांगलेलें आनी केदळ निनेवे नाश जाता म्हणून तांणी चिंता आसतना तांणी उपास करूंक लागले मागणे करूंक लागले पातकांत सुटका खातीर मागणे तांणी केलें आनी सगळें निनेवे देवान राखोन व्हेलें आनी आमी जाणा आसा मोगाळ भावन भयणो आनी एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार खंडीत जावन उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत आमी वाचता मागण्या विशयांत थंयसर अब्राम सोदोम गांवच्या लोकां खातीर देवा लागीं मागता एक चर्चे मार्केटीन कशें चर्चे जाता तशें एक चर्चे थंयसर जाता आनी कसलें चर्चे देवान सोदोम आनी गोमोरा नाश करूं म्हणून पळयलें कित्याक म्हळ्यार पातकी सैमांत भरलेलो तो लोक खोटेपणान जियेल्लो तो लोक देवान मनशाक आपल्याचो स्वरुपाचो रचलो आपल्या सरक्याचो रचलो पूण त्या लोकांनी मात तें स्वरूप आनी सरकें ओगडयल्लें खोटेपणान तो जियेलो आनी पातकां वयर पातकां बांदूनच गेलो पातकाच्या सांकळींत तो पडलो आनी ह्या वेळार देवान सोदोम आनी गोमोरा नाश करूंक पळयत आसतना थंयसर अब्राम देवा लागीं मागता एक चर्चे करता अब्रामाचो स्पिरीट तुजेडे आनी म्हजेडे आसाचे आनी कसो तो मागता तो जर ह्या गांवांत 50 नितीवंत मनीस मेळटी जाल्यार देवा हो गांव नाश करता गी आनी तेवळ देव म्हणटा जर ह्या सगळ्या गांवांत 50 नितीवंत मनीस मेळ्ळ्यार हांव खंडीत जावन तो गांव नाश करचो ना ताका धैर्य मेळटा मुखार सावन म्हणटा देवा लागीं हांवें धैर्य काडून गेलें देव नाश करना म्हणून लागलो परतें हांव देवा कडेन मागता त्या 50 एक 5 लोक उणे जाल्यार म्हळ्यार 40 आनी 5 लोक मेळ्ळी तिवंत मनीस आसल्यार तूं नाश करताय गे देव म्हणटा 40 आनी 5 लोक आसल्यार हांव नाश करचो ना परत्यान अब्रामाक धैर्य मेळटा आनी तो म्हणटा कशें मार्केटीन चर्चे म्हणटा पळय आमी कालें एक सामान विकता आसतना 40 रुपये कोटपारा 50 रुपये कोटपारा 30 रुपये कोटपारा म्हणून अशें आमी चर्चे करचे बरें हांगासर एक चर्चे जावन आसा एक संभाशण देवा लागीं आमी कशें मागचें संभाशण पळया मोगाळ भावन भयणो आनी 40 आनी 5 परत्यान ताका धैर्य मेळटा आनी परत्यान तो म्हणटा 40 लोक मेळ्ळ्यार तूं नाश करताय गे 40 नितीवंत मनीस मेळ्ळ्यार तूं नाश करताय गे ना हांव बिलकुल नाश करचो ना 40 जावन 30 लोकांक घेता 30 जावन तो 20 लोकांक घेता 20 लोक म्हाका नितीवंत मनीस मेळ्ळ्यार हांव नाश करचो ना अखेरीक
अब्रामाक धैर्य मेळटा आनी अखेरीक एक पुढे उलयता 50 जावन आतां अखेरीक 10 येता. तेव्हा 10 नितीवंत मनीस ह्या सगळ्या संवसारांत सोदोम आनी गोमोरांत मेळ्ळ्यार तूं वो गांव तूं नास करताय गे. जर हांगासर म्हाका 10 नितीवंत मनीस मेळ्ळ्यार त्या 10 नितीवंत मनशां खातीर हांव उरिल्ल्यांक हांव राखतलो. उडासतोरा मोगाळ भावन भयणो, त्या 10 नितीवंत मनशां मुखांतर हांव उरल्ल्यांक हांव राखतलो. मोगाळ भावन भयणो, आनी ती एक व्हडलें लिसांव आसा. पूण सोदोम आनी गोमोरा नास जालें गी जालें म्हळ्यार ती 10 जाणी मेळो ना ताका देवाक. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आसा आमी उडास दवरया. जर तूं आनी हांव एकलो नितीवंत मनीस आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यार म्हजें सगळें कुटाम म्हज्या आनी तुज्या नितीवंतपणा मुखांतर म्हजें आनी तुजें कुटाम बाचाव जाता. एका समाजांत एक 10 जण नितीवंत मनीस मेळ्ळ्यार, नितीवंत म्हळ्यार देवाचेर बाबर्थ, देवाचेर पातयेनी, देवाचेर बरवसो दवरन बरी जिणी जियोवचे मनीस. जर म्हज्या आनी तुज्या मुखांतर हांवें देवा लागचो आसलेलो संबंध आमी सडयत, म्हज्या आनी तुज्या मुखांतर हांवें आनी तुवें संवसार बाचावी करियत. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तशेंच आमी मुखार वाचता हें एक दृश्टांत पवित्र पुस्तकाचें. मुखार आमी निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता 17व्या अध्यायांत 11व्या वळींत आमी मागणें कितलें पावरफूल म्हणून हांगासर कळटा. मोगाळ भावन भयणीनो, मागणें आमी करता कितलें पावरफूल म्हणून. निर्गमन पुस्तकांत 17वो अध्याय 11व्या वळींत थंयसर एक झूज चलता आनी तें झूज खंयचें अमालेकाक लागीं तें एक झूज जाता. इस्रायल आनी अमालेक लोकां लागीं तें एक झूज जाता. आनी थंयसर मोइजे इस्रायल पडचे खातीर तो मागता. आनी कशें मागता? मोइजेक वयर गुड्यार आपूण व्हरतात आनी केदाळ मोइजे आपले दोनी हात वयर करून मागता. तेदाळ इस्रायलाक जीक लाभतली. हात वयर दोन मागचे म्हणच्यार कितें? म्हजें समर्पण, सरेंडर. कोणी एका सोराक धरता आसतना, पोलीस सोराक धरता आसतना हात वयर करूंक सांगता, सरेंडर. हांव सरेंडर जालां तुज्या मुखार. आमी सबार बोटी हांगासर हालेलुया म्हणटा आसतना, आराधना वेळार हात वयर करा म्हणटा आसतना सबार जाण आमी लज येता. कित्याक? हात वयर म्हळ्यार म्हजें समर्पण. आय एम सरेंडरिंग टू यू. कंप्लीट समर्पण म्हजें. हांव तुजो, म्हजें न्हय, कांयच न्हय म्हजें. दिंबेर पडचें म्हळ्यार कितें? दिंबेर पडचें म्हळ्यार हांव किरकोळ. हांव तुजे मुखार एक अर्दो मनीस. तूं व्हडलो, तूं ग्रेट, तूं हायेस्ट. हांव किरकोळ, हांव अर्दो मनीस. तुजे मुखार हांव उबें रावूं की योग्य न्हय म्हणून आमी दिंबेर पडचें जावन आसा. हर एक कितें आमी वापरता सिंबल्स, हर एक अर्थ आसा. देखून हांगासर कितें जालें? मोइजे हात उबारून मागणें करता आसतना, हात उबारता आसतना थंयसर इस्रायलाक जीक लाभतली आनी केदाळ मोइजेचे हात सकल देंवतले, तेदाळ अमालेकाक जीक लाभतली. देखून तांणी कितें केलें? हात सदांच वयरच आसच्या खातीर ताका पुरो जाल्लें बाब मोइजेक. दोनी हात वयरच आसून म्हणून दोनी कुशीन पाथर दवरन तशें म्हळ्यार कितलें मागलो म्हणून पळया. मोगाळ भावन भयणो, आज आमकां इल्लें मागता आसतना पुरो आसान जाता वय, न्हीद येता वय, झेम येता वय, कितलें मागणें करचें म्हणून आमकां भोगता जावंक पुरो. मोगाळ भावन भयणो, अगस्टिनेची आवय मोनिका आपल्या पुताच्या कन्वर्शन खातीर, आपल्या पुताच्या परिवर्तन खातीर 18 वर्सां कळनासतना दुखां गळोवन ती मागणें करी लागली मोनिका. आनी तिच्या मागण्याच्या फळान आपलो पूत सगळोच बदललो. एक यासाक जालो, बिस्प जालो, कार्दिनाल जालो, इगर्ज मातेचो सांत जालो. तर मागणें कितलें बळादीक म्हणून मोगाळ भावन भयणीनो हांगासरच आमी ध्यान करन आसा. तर उडास दवरया मोगाळ भावन भयणीनो. मागणें म्हळ्यार कितें? आमकां सगळें कोत्ता मागणें म्हळ्यार कितें आनी मागणें आमी कित्याक मागत जायी? मागणें करून आमकां कितें फायदो? हें सबार जाणांनी म्हणचें आसा. आनी प्रत्येक जाण आतांच्या पिळगेक कितें मागणें म्हणून कळना. तुमी 1947 म्हणटात, तुमी तेड्साक बसले म्हणटा आसतना तें बरें आमकां येना म्हणटात. पूण मोगाळ भावन भयणो, हर एका आवय बापायचें कर्तव्य जावन आसा आपल्या भुरग्यांक सांगाता घेवन मागचें एक कर्तव्य जावन आसा. जेसू क्रिस्त देवळांत सुकोवन गेल्ल्या वेळार, उडास दवरा, जेसू क्रिस्त आपल्या 12 वर्सांच्या प्रायर तरणाटो देवळांत सुकोवन गेल्ल्या वेळार आपली आवय आनी बापय सोदूंक गेले आनी जेसू ताका मेळ्ळोच. आवय जेसूक विचारता, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? एक आवय आपल्या जेसूक करेक्शन करता, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? हांव आनी तुजो बाब कितलें सोदून आसलेलें हांव. असो हर एका आवय बापायनी हेंच उतार आपल्या भुरग्यांक सांगा जायस. पुता तूं अशें कित्याक करताय? पुता इतलें अशें कित्याक केलें?
ते उडास दवरया मोगळ आमी खंय गेल्यार इगर्जेक जावं दी नोवेनाक जावं दी तेसावाक जावं दी खंय जावं दी आमी वेता आसतना आमच्या भुरग्यांक आमी सांगाताक घेवन वचूंक जाय आमच्या भुरग्यांचो हात धरून आमी सांगाताक घेवन वचूंक जाय कित्याक भुरग्यांक आमी शिकयचें तांचो हात धरून मागण्याक आमी आपोवन व्हरी जाय जर आज हांव आनी तूं आमच्या भुरग्यांक हात धरून इगर्जेक व्हरता जाल्यार तुमी प्रायवंत जाता आसतना तुमचो हात तुमची भुरगीं धरून तुमकां आपोवन व्हरतली ना जाल्यार तुमकां थंयसर प्रायवंत आश्रमांत लोटून घालतली उडास दवरया जर आज आमच्या भुरग्यांक तांचो हात धरून इगर्जेक त्या नोवेनाक मागण्याक आमी आपोवन व्हरता जाल्यार एक दीस येतलो तीच आमची भुरगीं आमच्याय प्रायवंत जाता आसतना आमचोय हात धरून आमकांय आपोवन व्हरतली तर मोगाळ भावना भयणो मागणें जावन आसा आमसणाचें काळीज गोडसाणाचें कडचें सकत आसा आमसणाचें काळीज गोडसाणाचें कडचें सकत आसा दुखेस्त काळीज सुखेस्त कडची सकत मागण्याक आसा दुबळें काळीज ग्रेस्त कडचें सकत मागण्याक आसा पिशांक बरें करता भिवकुऱ्यांक धैर्यादी करता आनी सट्ट्यांकी बरें करता तर मोगाळ भावनेन भयणीनो मागणें करूंक कोणा लागीं वेळ आसा अशें साबार जाणांनी म्हणचें आसा वय की न्हय मागणें करूंक कोणा लागीं वेळ आसा आज आमी बिजी संवसारांत आसा आज साबार काजारी जोडी वेगळाचार घेवन पयस आसा जाल्यार हाका कारण सांगाता मागणें तांच्या कुटुंबांत ना जर सांगाता मेळोन सांगाता मागता तर खंड जावन तें कुटाम सांगाता रावता जें कुटाम सांगाता रावत जाय जाल्यार सांगाता मेळोन मागणें करीत जाय पूण आज सबार जाणां म्हणटा आज आमचे कडेन क्वांटिटेटीव टायम ना जावंक पुरो बिजी संवसार हांव अर्थ जाता बिजी संवसार ताका नायट शिफ्ट हाका डे शिफ्ट हाका हॉस्टेल शिफ्ट तें सक्कड आसा पूण आमचे थंय क्वांटिटेटीव टायम ना जावं पुरो पूण क्वालिटेटीव टायम सगळ्यां कडेन आसा थोडो वेळ आमचे मदें मेळचो तो क्वालिटेटीव टायम आमी मागण्यांत करचोंक आसा तर मोगाळ भावन भयणो आमी सबार जाणांनी आयकोनचें आसा कुटुंबांत आज आधुनीक ह्या कुटुंबांनी मागणें करूंक आमचे कडेन वेळ ना पयलें आमच्या पुर्वजां कडेन आळ्यान वांटूंक कितें आसलेलें मिक्सी आसली गी ना कितें आसलें वान आसलें मिक्सी नासली आदी पुर्वजां कडेन उडास दवरया वॉशिंग मशीन आसलें गी मागीर खालें आसलें वस्त्र म्हणून तो पाथर आसलो जस गॅस आसलो गी ना कितें आसलें लंकूड आसलें रान्नी आसली लंकूड आसलें टीव्ही आसली गी मोबायल आसली गी ना सांगाता मेळोन थंयसर खेळचें आसलें आसचें उलोवणें आसलें सांगाता उलोवणें आसलेलें पूण आज मोगाळ भावन म्हयनो आळ्यान वाटी जाय जाल्यार कितलो वेळ जाय आळ्यान वाटी जाल्यार कितलो वेळ जायचे आतां आदी वानांत आळ्यान वाटी जाल्यार कितलो वेळ जायचे आसलो 1 घंटो म्हणी जायचे गोत्ता आसा आळ्यान वाटून म्हजी माय वाटचें हांवें पळयलां वानांत घालन कितें एक पोळी करी जाय जाल्यार वाटूनचो एक मुटली करी जाय जाल्यार कितलें वाटीचें आसलें पूण आतां मिक्सी आसा एक बटन दामलें जाता ना थंयसर रेडी जालें 10 मिनिटांनी 15 मिनिटांनी आळ्यान रेडी जालें तशेंच आदी एका सकाळी थंय वळ आसलें जाल्यार पावसाच्या दिसांनी थंय वळ आसलें जाल्यार एका बाटीभर वस्त्र माथ्यार घेवन ती बाटी व्हरून तें वस्त्र उमळून दनपार म्हणसर थंय इंच जालें सगळो दनपार म्हणसर वस्त्र उमळूनचें जालें आतां वॉशिंग मशिनांत घाल थंयसर जालें सक्कड आदी एक उजो करी जाल्यार तें एक बारीक कश्टांचें काम आनी पावसांत खंडीत जावन सांगचें नाका ते पुंकून पिरलो पुंकून सगळो एक जेवसर असो वेसच पडटालो इतलो गोबोर आंगार पडोन आनी पुरा आदी बळीचें आसलेलें पूण आतां गॅस मिक्सी आसा वॉशिंग मशीन आसा गॅस आसा पुरान ती आमी वेळ उरयला पूण त्या वेळ दिल्ल्या देवाक मात्र वेळ दिवंक आमकां विसर पडला आमकां वेळ दिल्ल्या देवाक आमी वेळ दिवंक आज आमकां विसर पडला आज वॉट्सॅपाक टायम आसा फेसबुकाक टायम आसा इंस्टाग्रामाक टायम आसा कोबरो उलोवंक कोबरो करूंक टायम आसा टीव्ही पळोवंक मोबायलांत रिल्स पळोवंक व्हिडिओ गेम खेळोवंक सट्टाकी टायम आसा पूण मोगाळ भावन भयणो टायम दिल्ल्या सर्वेस्पुराक टायम दिवंक आज आमचे लागीं वेळ ना हांव तुमकां सांगचें न्हय तुमी हांगासर आयल्यात आज कोण लायव्ह पळयतात तांकांय सक्कडांकी
सांग पुरो तुम्ही हांगासर तुमचो टाइम सॅक्रिफायस करन फाटल्या 3 दिसांना तुम्ही हांगासर मागणे करच्या खातीर तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां बळा पासून कुटुंबाक आसून मागूंक तुम्ही हांगासर आयला त्या खातीर देव तुमकां आशीर्वाद आनी बरतलो मोगाळ भावन भयणीनो काळ एक आसुल्लो सांजेची आंबोरीची गांठ जाली म्हणटा आसतना सांजेची 7 वरार आंबोरीची गांठ जाली म्हणटा आसतना कुटुंबाचे सर सांदे सांगाता मेळटले मागणे करतले आनी आल्तारीचो उमो घेवन म्हूण वडिलांचे बेसांव जोडचे ती एक भोव अपुरबायेची रिवाज आसलेली भोव अपुरबायेची आतां थोड्या घरांनी आसा सांजेची 7 वरां जाली म्हणटाना इगर्जेची गांठ आयकली म्हणटा आसतनाच कुटुंबाचे सर सांदे सांगाता मेळ्ळे मागणे करूंक उबे रावले मागणे केले आनी आल्तारीचो उमो घेवन गेलो आनी वडिलां कडेन बेसांव दिया म्हणून पूण आतां काल जाला मोगाळ भावना भयणो आज कितली कसलो काल आमी आयला आज आमच्या घरांनी टीव्ही मुखार आयल्या आल्तार वयर आयल्या पळय कोणाच्या घराक गेल्यार टीव्ही मुखार आसा येती व्हडली टीव्ही आल्तार वयर आसा आनी वयर गेल्ले आल्तार एक पटी तेंचा पयस जाता गे म्हणून आनी वयर गेल्ले आल्तारीचो त्या भुरग्या नेणतल्या भुरग्यांनी उम्मो घालून कशें वडिलांचे बेसांव मागचें उडास्त वडया मोगाळ भावन भयणो आदी आल्तार आपणूंक म्हणी मेळटाली आतां आल्तार वयर गेले आनी वयर गेल्ली ती एक पयस जाता जावंक बरो आमी खंयच्या आमच्या कुटुंबांत घरांत आमी प्रामुख्यता दिता देवाक खंयचो जागो आमच्या घरांत आमी दिला मोगाळ भावन भयणो काळ आसुल्लो आजो आजी कालतो घंटो अर्दो घंटो भुरग्याक उस्क्यार घेवन लायताले आनी लायतना कितें म्हणटाली आजो आजी जेजू कोकोदी मेमेदी आप करता तें आजो आजयेन म्हणचें आसलेलें कोणें शिकयलें पळया मोगाळ भावन भयणीक भोव अपुरबायेची उतरां जेजू कोकोदी मेमेदी आप करता हेका आवय बापायनी शिकोवचें तें आसलेलें भुरग्यांच्या मोतीन तें पडटलें आतां भुरग्यांक जेवंक जाल्यार मोबायल दिता आमी खेळ पुता पळयता आनी भरता आमी ना मोबायल नासता आसतना आज कितें म्हळ्यार आज आमचे कडेन अर्दो घंटो ना आमकां दिवंक कालतो घंटो आमकां दिवंक ना आमीच आमच्या भुरग्यांक आमी पाड करता मागण्या आमी पयस करता पूण मोगाळ भावन भयणो आतांच्या पिळगेक विचारता आसतना कोको मेमे कोणें दिवचें पप्पा मम्मीन दुबायत हाडून दिता कित्याक दुडू आसा बँक बॅलन्स आसा सकड्स आसा पप्पा मम्मी दुबायत आसा दुबायत हाडून दितात जेजू गेला जेजू कोको दी मेमे दी म्हणलं तर पवर्त खंय गेलो मोगाळ भावन भयणो त्या पवर्तन आमी जियेचय तर एक घडी भर आमी उबे रावया मुखली शिकोवन वेच्या पयलें एक गीत गावंक आमी फुडें सरया एक गीत गावया आमी सर्व आमी उबे रावया देवाचो आदार आमी मागया मागण्या विशयांत आमी शिकोवन जोडून आसा एक मोठें गीत तुमच्या कडतल्यांत पान संको सो पेज नंबर 6 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता संगत म्हणूया मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता अल्लेलुया 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 चाहे सब मुझको ठुकराए चाहे सब मुझको ठुकराए चाहे सब मुझको ठुकराए चाहे सब मुझको ठुकराए मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता मेरा प्रभु
मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, 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 मेरा प्रभु मुझसे उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया 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 हालेलुया। देखून बसया मागणे हांवें येदोळ सांगलें आमसणाचें काळीज गोडसाण करता, मागणे आमकां सखत दिता, बोळ दिता। देखून हांवें सांगलें देवाक आमकां रचलेल्या देवाक थोडो वेळ दिवचें, ताचे तावण बेसांव जोडचें, आमकां सुमेसांग जाय आसचें गरजेचें। तर मोगाळ भावण आनी भयणीनो, थोडो वेळ म्हणी आमी देवाक दिवंकूच आसा। देवाचो उगडास आमकां केदाळ वेता, सबार पोटी आमकां देवाचो उगडास आसना। हांवें येदोळ सांगलें देवाचो उगडास आमकां केदाळ वेता। कोडयालच्या डॉक्टरान हांगासर जायना म्हूण पापूजे म्हणून बेंगळुराक आपोवन व्हर म्हणटा आसतना उडास येता, आनी बेंगळुरूच्या डॉक्टरान हांगाय जायना मुंबयक आपोवन व्हर म्हणटा आसतना तो वळू देवा हांव पेद्रू हांव लाद्रू तुजेंच नांव हांवें घेतलां, हांव क्रिस्तांव खंय आसाय देवा। त्या मात्र त्या देवाचो उगडास, त्या म्हणसर पेद्रू लाद्रूक देवाचो उगडास केदेंच ना। त्यांचं आमच्या जिवितांत सकळीच आसता आसतना त्या देवाचो उगडास ना। मोकाळ भावन भयणो, आमच्या जिवितांत पिडा शिडा कश्ट दगदणी समस्या आमच्या जिवितांत येत आसतना खंडीत जावन त्या देवाचो उगडास आमकां येता। पूण त्याच देवाचो उगडास मोगाळ भावन भयणो आमी बरीं आसतना सुखेस्त आसतना बरेंपण आमच्या जिवितांत आसलेल्या वेळार त्या देवाक आमी पयस दवरता। सकळ म्हज्या जिवितांत आसा, हांव म्हज्या जिवितांत आसा, तर मोगाळ भावन भयणो बरें जावं दी म्हज्या जिवितांत, कश्ट येवं दी, हर एक दिसा कितें हांवें देवाक दिवंक आसा तें हांवें दिवंकूच आसा। जर देवाक हांवें म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता दिवंक आसा हो वेळ हांवें देवाक दिसयस। एका घरांत तुमी मागणें करता आसतना एक इतलो वेळ म्हणून तो देवाक तुमी दिसयस। सैरी येवं दी, कोणीय येवं दी, तो दिवचो वेळ आमी देवाक दिवंकूच आसा मोगाळ भावन भयणो। थोडे फावटी सबार फावटी आमी चिंता मोगाळ भावन भयणो, आमी देवाक बदलूंक आमी पळयता। सबार फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना दगदण येता आसतना आमी मागीर देवाक बदलूंक आमी पळयता। कशें देवाक बदलिता? देवा तुका 10 कॅन्डलां भेटयता, देवा तुका इतलें दिता, पूण मोगाळ भावन भयणो देवाक बदलूंक कोणाकच जायना। देवाची योजन कितें म्हणून हांवें जाणा जायचें। देवाक बदलूंक आमी केदींच जायना, देव केदींच बदलना। देव कसो आदी कसो आतां आनी सदां सर्वादा तो तसोच आसा, तो बदलना। कोण बदलून आसा? हांव आनी तूं बदलून आसा। म्हाका आनी तुका देवान सच्याच सरकी आनी स्वरुपाचो रचलो, आज ताचें सरकी आनी स्वरूप म्हजे थंय आसा गे म्हणून विचारया मोगाळ भावन भयणीनो। आज आमी अहंकारान स्वार्थान मोसरान हागेपणान हांव जियोन आसा, हांव म्हज्या भितरच आनी एकल्या नाश करची एक विकाळ जीवदाळ जावन हांव जियोवणो आसा मोगाळ भावन भयणो। वेजीक पूत थंयसर बापूय बदलालो गी, वेजीक पूत बदलालो थंयसर। पूत बदलालो, बापूय आसल्या बरींच आसलो, पूत बदललो, पूत अहंकारान गेलो, अहंकारान गरसोन गेलो, आपणाच्या आश्टपतीक देऊन गेलो। पूण दीस आयले ताच्या जिवितांत बापूय बरींच आसलो, आपल्या पुताची वाट पळोवन रावलो। तर मोगाळ भावन भयणीनो, आज आमी करीत जाय तितलेंच आमच्या जिवितांत देवाचो उगडास आमी आमच्या जिवितांत हाडून केदींच पयस करूंक नजो। सुवांचे शुभवार्ता 15व्या अध्यायांत आमी वाचता। सुवांचे शुभवार्ता जॉन चॅप्टर 15 वर्स 1 to 3 बहु अपुरबायची उतरां थंयसर आसा। जेसू म्हणटा उंच करी दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे। आनी थंय शिकोवन जेजू दिता, हांव खरी दाखवाल आनी तुमी म्हजो बाप तोठा माली, म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता। म्हजे सवे आसून तुमी सांगूंक पुरो हांव क्रिस्तांव
हांव जेजूचो बाप्तिस्म घेतला म्हजे सवे आसून जर तूं फळ दिनाय जाल्यार हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो आनीकी चड फळ दिवचे खातीर तो सावर्ण बेंडटा. ही दोन उतरां वाक्य आमच्या जिविता बरोबर. म्हजे सवे आसून आमी देवा सवे आसा क्रिस्तांव जावन आसा बाप्तिस्म आमी घेतला सक्रामेंत आमी घेतला जर देवा लागीं आसून जर हांव आनी तूं फावो तो फळ दिना जाल्यार तो आमकां कातरून घालता पयस काडटा. पूण म्हजे सवे आसून फळ दिता तो हर एक फांटो आनीकी चड फळ दिवचे खातीर तो सावर्ण बेंडता. सबार पोटी तुम्ही चिंता जावंक पुरो हांव मागणें करता हांव रसार करता मिसाक येता नोवेना करता म्हळ्यार तुम्ही फळ दितात. जेजू सवे आसात तुम्ही फळ दितात जाल्यार म्हज्या जिवितांत कश्ट कित्याक जाल्यार म्हज्या जिवितांत संकश्ट कित्याक म्हज्या जिवितांत निराश कित्याक एकसुरपण कित्याक म्हणून तुम्ही चिंतात जावंक पुरो मोगाळ बाणबेनो. एक दीस एक मनीस एक बोकरो आपल्या कांद्यार घालून तो वचून आसलेलो आनी तो बोकरो कांद्यार घालून वेता आसतना हांवें ताका विचारलें बोकऱ्याक कित्याक तुवें कांद्यार घालून व्हरून येताय व्हडलो बोकरो. आनी तो व्हडलो तो मनीस म्हणा लागलो फादर वो बोकरो चड पोकरी बोकरो कित्याक म्हळ्यार तो हर एक दीस म्हजी वाट चुकोवन थंय 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 लिपता. हर एक दिसा म्हाका सोदचंत काम जालें आनी आज लिपोवन थंयसर बसल्या वेळार म्हज्या थंय आसलेल्या बेतकाट्यान हांवें ताच्या पांयाक एक दिलो ताच्या पांयाक घाय जालो. हांवेंच मारलें आतां हांवूच ताका कांद्यार घालून आतां हांव व्हरून येता. मोकळ भावन बहिणो तो बोकरो मोरा जे म्हणून ताणें मारलें गी ना कित्याक ताणें मारलें तो बदला जे म्हणून सारक्या वाटेक येचे म्हणून. तशेंच तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत थोडे कश्ट येता जावंक पुरो समस्या येता जावंक पुरो पिडा शिडा येता जावंक पुरो आमच्या लायफांत एक मार पडटा जावंक पुरो आमच्या बिझनेसांत एक मार पडटा जावंक पुरो आमच्या शिकपांत एक आमकां मार पडटा जावंक पुरो कुटुंब जिवितांत एक मार पडटा जावंक पुरो लग्न जिवितांत एक मार पडटा जावंक पुरो धार्मीक जिवितांत आमकां मार पडटा जावंक पुरो आमी नासायचे म्हणून न्हय बगार देव आमकां सावर्ण बेंडटा. हें सावर्ण आसा आमकां प्रुनींग कशें आमी एक गुलाबाचें चड तवळ तवळ काट केल्यार मात्र तातूंत येवन बरो एक गुलाब येता. तुमी तशेंच गुलाबाचें चड वाडोवंक सोडा पळया तातूंत गुलाब येना. तवळ तवळ आमी काट करीचे ट्रीम करीचे प्रून करीचे तेन्ना मात बरो गुलाब येता. तशेंच देवी आमच्या जिवितांत तवळ तवळ आमकां सावरता आनी सावरता कित्याक आमी आनीकी चड फळ दिवच्या खातीर. जर म्हजे सवे आसून फळ दिता तो आनीकी चड फळ दिवच्या खातीर तो आमकां सावर्ण बेंडटा. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसाच्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना भोव अपुरबायेचें वाचापी आमी आयकल्लें जावन आसा. एक कशें तो नितीकर्त मनीस त्या विधव स्त्रियेक नीतकन अखेरीक दिता. कित्याक नीतकन दिता ताका देवाची परवा ना मनशाकी नाका पूण ह्या मनशाची ह्या विधव स्त्रियेचे दोशी नाकात म्हणून तो नीतकन दिता. परत्यान परत्यान येता हिचे दोशी नाकात म्हणून. तो नितीवंत तो न्याय करत नितीवंत मनीस न्हय इतलो खोटो मनीस तिच्या मागण्याक वा तिच्या परत्यान परत्यान येवच्या खातीर तिका न्हीद करता गी. पूण आमचो देव कितलो दयाळ आसो आमचो देव कितलो मोवाळ आसो आपलो देव कितलो माईप आसी ताचे लागीं आयलेल्या हर एकल्यांक आमकां तो आमी मागलें दिनासतना रावात गी बिलकुल रावना. ताच्या सुक्त काळार कितें जाय तें आमकां दिता आनी कितें गरजेचें तें आमकां दिता. एका भुरग्यान ऍपल इसारले म्हणटा आसतना तुमी तक्षण ते ऍपल दितात. एका भुरग्यान सुरी इसारली म्हणटा आसतना ती सुरी दिवंक तुमी पाटी मुखार करतात. कित्याक तुमी जाणा आसात ती सुरी जायजे म्हणून ना भुरग्याक गरज ना. कितें गरज म्हणून आसा तें देव आमकां खंडीस दितलो. तर मागण्यान आमी जियेवया मागण्यान देवा लागीं येवया आनी मागण्याची मनशां आमी जावया. कशें सांगक्लारा आपली सगळी जिणी मागण्यान तिणें करतली येवकरिस्तीच्या जेजूक तिणें समर्पण दिली. तशेंच आमी सांगक्लारा बरी प्रकाश जावया संवसाराक प्रकाश जावया कुटुंबाक आमी प्रकाश जावया समाजीक आमी प्रकाश जावया. सांगक्लारा म्हळ्यार प्रकाश आनी आमी एक प्रकाश जाया. आमचें पळोवन आमचें जिवीत पळोवन हेरां उजवाडान तो चलोवन दी. आमी हर एकलीं जिवीत ताबेरनाकलां उडास व्हरया. ताबेरनाकल केवल हांगा मात्र न्हय हे मात्र ताबेरनाकल न्हय हांगा मात्र आमी जेजू क्रिस्तांत व्हरता न्हय हर एक युकरिस्टीक बलिदानांत त्या जेजू क्रिस्ताक आमी सेवतां आमच्या काळजांत आमी सेवतां
आणि अंगतावन आम्ही पाठी वेता असताना त्या जेजूक आम्ही ओवून व्हरता जेजू तुझ्या जिवितांत आसा तुझे जिवीत जावन आसा तें एक ताबेर्नाकल आनीकलो मनीसाचें जिवीत जावन आसा एक ताबेर्नाकल त्या खातीर म्हज्या जिवितांत कोटी उतरां येवंक नसो म्हजें जिवीत बरें जायचें मागण्याचें जिवीत जायचें तर मागण्याच्या स्पिरितान आमी जिवया आनी अशें मिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी आयती करया आमेन. सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेळ्या संतोष पोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन म्हूण आमी समारंभ सगळीं जिवनान तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांक सर तुझ्या अर्गाधीता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या कुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगता मेळटा संतोष बोरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समारंभ सगळीं जेवणान तुझ्या आमी बागेता. भाव भयणीनो त्रिदो मासो तिसरो दीस हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन देवाच्या आशिर्वादान आमी जोडटा आसतना ह्या मिसाची तेस्तांवां हे बरीं आसात. हे मीस आपल्या प्रत्येक इराद्या पासून बेडयता मिस्टर राजकुमार हांगच्या पासून आमी मागया तशेंच ह्या इराद्या पासून हे मीस आमी बेडयता ह्या व्यक्तींचो आमी उगडास करया आनी तांचे पासून विशेष मागया मिस्टर रिटा मिस्टर जॉन कॅनडी मिस्टर जेपाल हेलन दर्शिनी प्रणयर आनी चैत्रा प्रभू तशेंच अंतरलेल्या फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोसा हांचे पासून मीस बेडयता मिसेस अनिता तशेंच पुलगांदींतल्या सर आत्म्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. भाव भयणीनो आज पवित्र सभा सान लॉरेन्स मार्तिराचे परब आज आमी आचरण करता. समा लॉरेन्स मुखांतर देवाचे आदार आमी मागया. सान लॉरेन्स आमच्या पासून तो मागो दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेष रितीन मागया. एक घडीभर मावून रावन आमच्या पातकांचो आमी उगडास करया. देवा लागचे बोक्साने आमी मागया. आमी पातकी म्हणून वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनतिगत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन.
महिमा 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 देवा ओसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारे सर्वस्फोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापास आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसतात आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाचो उपकार उजाण पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावण आणि रक्त साक्षाचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आणि पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आणि रासवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन साम पावलून कोरिंगरान बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्तांतले वसाप भावा भयणीनो इतले मतींत व्हरा जो कोण थोडें वमता तो थोडें लुंता जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंता हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार दिव रोडोन म्हणले बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगा असो तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक थांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें हांसून हर एका बऱ्या कामाक दिवकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान धर्म ससनाक बाळता ओमथेल्याक बी आनी कावफ्याक उंडो मेळोसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो देवाचे उतर हे
देवाची ओळख दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत देशान बळवून जातली. नितिवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतेली. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखवून उसने दिता आपलो धंदो प्रामाणिकपण चलयता तो मनीस भागी. नितिवंत मनीस केदीस हालसोना. तासो उगडास सदां काल उरता. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. वायट खबर येताना ताका बेंबिरांत दिसाना. कित्याक तिरकाळसण सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दृढ केला. कित्याक तो भियेना. आखरेक ताच्या दुस्मनाक मेळटली ती शिक्षा. आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस भागी. सगळे आम्ही उभी राहूया आणि मिसाचं उद्गार आम्ही गायन करूया. सोमी म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसल सोना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia. 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 सर्वेस्वर तुमच्या सवय असो. तुमच्या सवय असो. जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें सतत सावन तुमकां सांगता कवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकुडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपणाचो जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव ससनीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक
म्हजो पाप मान करतलो. देवाचें उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. हस्त्या तोंडान दितलो देवाक चड मोगाचो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज पवित्र सभेचो मार्तीर तशेंच प्रधान सेवक सान लॉरेन्साचें फेस्त आचरण करता. आनी आमा मंगळूरकारांक आनी करावळीच्यांक खंडीत जावन आदी थावन सान लॉरेन्स एक मोगाचो सांत जावन आसा. सान लॉरेन्साचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार 3ऱ्या शतमानांत जल्मल्लो सान लॉरेन्स पापा सिक्स्टसाक एक प्रधान सेवक जावन तो वावर करतलो, डीकन जावन वावर करतलो. आनी ताच्या हाती इगर्ज मातेचें धन दिर्वें वा संपत ताच्या लागीं आसलें. ट्रेजरर तो जावन आसलेलो. आनी हें ट्रेजर ताच्या खातीर न्हय, दुबळ्या धाकट्यां खातीर उपयोग करच्या खातीर. आनी पापा सिक्स्टसांनी एक जबाबदारी ह्या प्रधान सेवकाक दिल्ली. आनी सान लॉरेन्स हें काम करनासलेलो. कितें आसा तें इगर्ज मातेचें धन दिर्वें वा संपत ह्या दुबळ्या धाकट्यांक वांटून दिवचें तें काम करनासलेलो. पूण इगर्ज मातेचेर पवित्र सभेचेर धाड घाल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान तवळसो चक्रवर्ती एम्परर वलेरियनान पाप साहेबाक कैदी केलो, बंदेंत घालें. आनी तवळ लॉरेन्साक बंदेंत घालूं ना. उपरांत लॉरेन्साक ताकाय बंदेंत घालूंक वता आसतना ताच्या लागीं एम्पररान सांगलें, सगळी इगर्ज मातेची आस्त बदके दोड दिरवो सक्कडस तुवें म्हाका आन्न दिसय. आनी लॉरेन्स 3 दिसाचो वेळ विचारता. 3 दीस म्हाका दी, उपरांत हांव येता. आनी ह्या वेळार तो कितें करता, कितें सक्कड आसलें तें सक्कड थंयसर सक्कड आसलेल्या रोमांत आसलेल्या सर्व दुबळ्या धाकट्यांक, कोडकारांक, निराशतांक सक्कड आस्त ती वांटता, सक्कटांक कितें दिता. आनी उपरांत 3 दीस जाल्ल्या उपरांत ताची अवधी जाता. 3 दीस जाल्ल्या उपरांत तो ह्या सक्कड लोकांक तो चक्रवर्ती वा एम्परर वलेरियना मुखार आपोवन हाडटा. ही जावन आसा इगर्ज मातेची आस्त. ही जावन आसा इगर्ज मातेची पवित्र सभेची आस्त. आनी ताच्या उपरांत कितें जालें आमी जाणा कितें जालें ताका धरतात. आनी तितलें मात न्हय, कसल्या शिक्षाक दितात ताका, मार्तीर जाता, कायलीर ताका घालतात, कायलीर घालून बसतात. आनी ह्यो दोळी तो सक्कड हें कस सोंसता. आमकां ल्हान गाई जाता आसतना उजो लागलो म्हणटा आसतना कितें सक्कड दूख आनी सक्कड ताका कायलीर न्हिदयता आसतना ताणें सोंसुल्ले कश्ट मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचे कश्ट कितेंच न्हय. आनी तितलें मात न्हय, ह्या संतोशाच्या उदकान तो म्हणटा, म्हजी एक कूस वाजली म्हाका परती या आनेका कुशीक. हें धैर्य खंय ताण मेळ्ळें देवा थावन, कित्याक देवाचो मोग ताणें केल्लो. हाची वाचपांचेर आमी नियाळ करचें जाल्यार मोगाळ भावन भयणो, जो कोण आसता तोंडान दिता देवाक चड मोगाचो. म्हणजे आमी हरएकली उदार मनाची व्यक्ती जावच्या खातीर तो थोडेंच सोमता, थोडें सोंपल्यार थोडेंच आमी लुवता. तो येतेच ओमता, तो येतेच लुवता. तूं इल्लें दिताय, इल्लेंच तुका पाटी मेळटलें. तूं चड दिताय, बरोवन ओमतोंच्या मापान दिताय, तुकाय चड बरोवन ओमतोंच्या मापान तुज्या लेसांत घालतलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. तितलें मात न्हय, जेजू क्रिस्त मातेवाच्या शिपोर्तान म्हणटा, जो म्हजो पाटलावदार देखून एका व्यक्तीक ताणें विचारल्या वेळार 1 लोटो शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुखसो ना. व्हड व्हड मात कार्यां करीचे म्हणून ना. ल्हान 1 कोप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुखसो ना. मोगाळ भावन भयणो, आधुनीक संवसार जावन आसा आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक म्हळ्यार स्वार्थी संवसारांत हांव आनी तूं जियोवन आसा. हांव म्हज्याच विशयान चिंता, म्हज्या कुटुंबा विशयान चिंता, म्हज्या समाजा विशयान चिंता.
पूण आज हे वाचप आमकां सुमेस्त सांगता आमच्या जिवितांत आमी थोडे उदार जावंक आनी केदळ आमी उदार मनशां जाता देवाच्या बिचनार आशिर्वाद बेसांवां आमचेर वळटात हाचें भोव अपुरबायेचें वाचप आमी उपरांत आमी आयकलें वाचलें तुमच्या दंड धर्माचो फळ तुमी वाडयतल्यात खंडीत जावन हांगासर मोगाळ भावन भयणो उदार म्हणटा आसतना केवळ दंड दिरवें मात्र न्हय सबार फुडें म्हण चिंचा आसा आमी केवळ दंड दिरवें ग्रेस्त काय तें वांटूंक न्हय आमचे लागीं वेळ आसा थोडो वेळ आमी हेरां लागीं वांटून दिवचें तातूंय आमी उदार जायचें कुटुंबांत आमी आमचो थोडो वेळ हेरां संगी घडशीत आसतना तातूंत आमी उदार जाता आमचो हेरांचो आमी इल्लो मोग करता आसतना विशेश रितीन कश्टांत आसलेल्या वेळार पिड्यांत आसलेल्यांचो प्रायवेंताचो आमी इल्लो मोग करता आसतना तातूंत आमी आमचें उदारपण दाखोवंक आसा आमी केदळ आमी ग्रेस्त जाता केदळ आमी ह्या संगतींनी आमी उदार जाता तेदळ आमी ग्रेस्त जाता आमची ग्रेस्तकाय आमी दिवच्यांत होंदोण आसा तें उडा आसोवया आमची ग्रेस्तकाय आमी दिवच्यांत होंदोण आसा तेंचा शुभ वार्तेंत आमी वाचता जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत त्याग करूंक आमकां आपण दिता आमच्या जिवितांत थोडे त्याग करून जेजूचो पाटलावदार जावंक आनी केदळ आमच्या जिवितांत इल्लो इल्लो त्याग करून आमी ताचो पाटलावदार जाता तवळ देवाचे आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर दराळ मापान मेळटा तर तेंच उदार मनाची व्यक्ती हांव आनी तूं जावचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन कोंकणी भक्ती गीत बूक आसल्यार पान संको 135 अर्पुजाक तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार करून पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळ सामोना ओपून दी तामोका आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता अर्पुजाक तुका हाडून आयल्या ओडो आनी वायन बापा सर्गेच्या स्वीकार करून पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या दवाक सर्विस्पोर्त मानून घेवन प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम फीक दिवंक पावलो ह्या समानान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबरता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वचुया वयशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो
सान लॉरेन्स तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमचे अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण एक पट चलता. देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Dălbaranțo să vezi porto Să dani sonsa Băla tucea Vei ba Un săghintu cace Un săghintu cace Serves poracinami Yetata kaçıcı Unsegitu kaçı Unsegitu kaçı बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पथकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavarta so good burger to ya. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुढं जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येल्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनः जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवानपणाचो बरोवसो धरून सरल्यान
त्या आमच्या भावा भयणींची काकळोत कर तांकां आनी तुज्या इश्ट कदें सरल्या सुमेस्तां तुजें पर्स जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता अवंकार मोरी देवाचे माये सांगाती भगवंत सुसती सोपती भगवंत धर्मदोतो भगवंत फ्रांसीस भगवंत क्लारा भगवंत लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तियास जेसू वरवीं तियास जेसू संगता तियास जेसू थंय पवित्रात्म्याच्या एकवटान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमी हर एकले मागण्याचे मनशां आमी जावंक आसा शिसांनी जेसू लागीं सांगलें सोमी आमकां मागोवंक शिकय आनी सोमयान भोव आपुरबायेचें मागणें तांकां शिकयलें तर तेंच मागणें आतां आमी सांगता भक्तीपणान मागया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाय येवं तुझी खुशी सकाळ सताची संवसारांसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची दुबातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निव सर्वेस्परा सर्वायटांतलें पिडेशिरेंतलें कश्टान वरांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय सुख समाधान आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंद राज्य सुक्रिस्ताचें येणें बरवशणांतले आमा सुमेस्तां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें आतां हांगासर समज जाल्ल्या आमा सुमेस्तां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता सोमी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे श्रेयासो मोगाचो गुर्त जावन बाबीन एकामेकाक शांती पटोवया क्रिस्ताची शांती देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबीनो पळया तुमचो आनी म्हजो मोगाळ इश्ट जेसू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे देवचे बाग म्हाका पावना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत पावोंक
소고리 가이스마카 오네나 पशुस्वरूप सोमी माँ का विशिवदिता प्रशांत गाते सोमी माँ का आपो porta सोमी मोसो गोरी काइस माँ का उनेना सोमी मोसो गोरी काइस माँ का उनेना ऊंचा जीवा नोप्या सोमी सदा गडाई दिता ज्ञानी नीट वाटानी सोमी माँ का सोलो उड़ता सोमी मोसो गोड़ी काइस माँ का उनेना सोमी मोसो गोड़ी काइस माँ का उनेना कल क्या फल क्या सल्ताना सोको बिल्कुल भी ये ना सोमी संगी संकता दांडो बेता चेंदे दीता सोमी मोसो गोड़ी काइस माँ का उनेना सोमी मोसो गोड़ी काइस माँ का उनेना 소미야 고야 모자 소미야 अलगा तुका Seging kanan tuwe posnai maka Somia अलगा तुका Kirkol resni maka musubarlo Pasarta tuja maka posto Seging kanan maka dados kelo Somia goria moja Somia ergantuka Segi kanan tuke posnai maka Somia ergantuka Mogan tuwe tukas beton dilo Makas tuwe de un chakursar melo Udia vainan tuka samarpilo Somia goria moja Somia ergan tuka Segi kanan tuwe posnai maka Somia ergan tuka
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी हलवो पाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मोरान लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. निवेदन. आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीवित दातारा आराधन तुका, मनुष्य पोसणारा आराधन तुका, देवा आमच्या बापा आराधन तुका, आकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, दैविक सोडवणारा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सगळींच्या नीतीदारा आराधन तुका, देवाच्या पुता आराधन तुका, जेसू क्रिस्ता आराधन तुका, मरियेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, पवित्र आत्म्या आराधन, मजतरा आराधन तुका, भुस्वंदरा आराधन, देण्याच्या दातारा आराधन, पवित्र करणारा आराधन तुका, परात्लिता आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पवित्रज्ञा.
या उंड्या रुपाकाल गजर असते आमच्या सोम्याक आमी पळयत रावया आमचे दिश्ट ताचेर आमी फंकोवया तो आमकां पळयत आसा आपल्या मुखा मुळ आमकां दाखोवनसो आसा आमची बोगणां तो जाणा जावनसो आसा आमी सोम्यात हांव खंयच पयस गेल्यार आमी कितेंच ताचे दावन लिपोवंक शकना आमचो दातार तो आमचो जीव दातार तो आमा समेस्त बोक्साने दिवनसो बोक्सानेचो सागर तो जावन आसा आज ह्या उंड्या रुपाकाल खरोच हजर आसच्या जेजूक आमी आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवया एक घडीभर आमचे दिश्ट ताचेर सांगोवया सोम्या हांव तुजे लागीं आयलां जेजू सोम्याक आमी सांगया हांव सोम्या तुजे लागीं आयलां जेजू तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो बरवसो तुजेर आसा म्हजी पातयेनी तुजेर आसा म्हजो बरवसो तूं म्हाका जाय जेजू तो म्हाका आनी तुका पळयत आसा हर एकल्याचे कश्ट दूख पिडा शिडा समस्ये हर एक मागणे तो जाणा जाता आमी कितें पासून हांगासर आसाव कोणा पासून आमी मागताव कितें आमी बोगताव हर एक संगती तो देव आमचो जेजू तो जाणा जाता बेतलेमाच्या गोरवांच्या गोट्यान मनशा बाळ जावन जल्माल्लो तेगा रायांच्या नमानाक वळख जाल्लो थाबोर दोंगरार रुपांतर जावन आपल्या शिसांक आपले दैव सैम दाखोवन दिल्लो जेजू क्रिस्त गेत्सेमनी मोळ्यांत घामाचो रगत ताणें वारोवन मनशा कुळाक मागणें करूंक आपण दिल्लो जेजू क्रिस्त कलवार दोंगरार कुर्साचे मरण स्वीकार करून आपणाक खाली केल्लो जेजू क्रिस्त मुच्या बाबा मुच्या भयणी आज या घडये या पवित्र देव तेंपलांत या पवित्र आल्तारीर या उंड्याच्या रुपाकाल खरोच हजर आसा सगळे आमी आमचे दोळे दांपया या कुंड्या रुपाकाल हजर आसता जेजूक जावं दी मान जावं दी आराधन जावं दी समर्पण आमा समेस्तांचे सगळे आमी दोळे दांपया येतो व्हरतो देव आमा समेस्तांक रचल्लो तो देव आमा समेस्तांची जतन घेवचो तो देव आमा समेस्तांच्या आशीर्वादीत दिवचो तो देव देवान या संसार सोय मोग केलो गे आपल्या एकल्या पुताक या संसार ओपन दिलो संसारची जर्ती करच्या नाही संसारची नीत करच्या नाही बघा तुझी आणि म्हजी सडवण करच्या खातीर आणि म्हजी आणि तुझी सडवण करचो जेजू क्रिस्त आज या पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजर आसा या उंड्या रुपाकाल खरोच हजर आसा मुच्या बाबा मुच्या भयणी तुका राखच्या खातीर तुका धैर्य दिवच्या खातीर तुका बोल दिवच्या खातीर तुका सकत दिवच्या खातीर तुका म्हज्या उजव्या हातान धन उठोवच्या खातीर हांव हांगासर आसा म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी भिये नाका हांव तुजोच हो सगळो संसार तुका सांडीत जरी तुजी कुटुंबांतरां तुका सांडतीत जरी तुजी मोगाची मनशां तुका सांडतीत जरी हांव तुका सांडचो ना कित्याक तुजें नांव म्हज्या हाताचेर लिखलां तूं म्हजोच तू उज्यांतल्यान सळशी जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुका पासमो करच्यो ना तू उदकांतल्यान सळशी जाल्यार उदक तुका बुडोवंक शकचें ना म्हणटा जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपाकाल करूं ताचो जेजू क्रिस्त आमकां धैर्य दिता आमकां बळ दिता बुडतेल्या पेद्रूक हात दिवन उबारलेलो जेजू क्रिस्त बुन्या बावर्ताच्या मनशाक कित्याक तूं भियेल्लोय म्हणून जेजू क्रिस्त पेद्रूक त्याच्या बावर्तान जियोंक आपण दिलो जेजू क्रिस्त आज म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी तुका आनी म्हाका विचारता बुन्या बावर्ताच्या मनशा भिये नाका तुज्या बावर्तान तूं म्हजे लागीं ये हांव तुका बळ दिता हांव तुका सकत दिता हांव तुका धैर्य दिता त्या दिसा शतपती येवन जेजू लागीं परत लागलो म्हज्या साकराक तूं गूण कर म्हणून तो परत लागलो आनी जेजूच्या उतराक लागून तो गूण जालो कुर्ड बार्तिमेउस जेजू लागीं परत लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी विरमोत पाव म्हणून तो बोबाड मारी लागलो आनी तो गूण जालो 38 वर्सां तळ्या लागीं पडलेलो तो व्यक्ती जेजू लागीं बरवसो दोन म्हजें म्हणल्यार कोणूच ना जेजू म्हणून तो जेजूक बोबाड मार लागलो आनी जेजू ताचो ताळो आयकलो त्याच सोम्या जावं दी मान त्याच सोम्या जावं दी आराधन त्याच सोम्या जावं दी महिमा त्याच सोम्या जावं दी प्रणिपात
हांव आयलां जिवीत दिवच्या खातीर भरून ओमतो जमापान तें जिवीत दिवच्या खातीर जो हांव 10 अध्याय 10वी ओळ हांव आयलां जिवीत दिवच्या खातीर भरून ओमतो जमापान तें दिवच्या खातीर म्हाका जिवीत दिवचो तातार हांगासर आसा भरून ओमतो जमापान तो दिता धळे दांपया हात उक्ते दवरया देवाक आमची मागणी आमी भेटोवया आमची त्यासामा भेटोवया तुझे लगी आयला येसुम्या पवडतान तुझे लगी आयला पवडतान आमी मागया येसुम्या तुझे लगी आयला येसुम्या तुझे लगी आयला येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा तुझे लगी आयल्या येसुम्या तुझे लगी आयल्या येसुम्या वै जेसू त्या दिसा ते शिस म्हणा लागले ताबोर तोंगरार तू रुपांतर जाल्ल्या वेळार सोम्या आमी हांगास रावचे कितले बरें सोम्या आमी हांगास रावचे कितले बरें म्हणून ते शिस उद्गारले जेसू आज ही म्हजी भाऊ भयणी तेच उतार तुका सांगता जेसू सोम्या तुझे लागीं आमी आयल्या जेसू सोम्या तुझे लागीं आयल्या तुझे ताणून आशिर्वाद जोडचे खातीर आमी हांगा आयल्या जेसू तुका दिवंक मान तुका दिवंक ओगळाप तुका दिवंक आम्हा जिविताचें समर्पण जेसू सोम्या जेसू कशें त्या दिसा एम्माउसाच्या वाटेर ते दोग शिस म्हणा लागले सोम्या आमचे सवे राव आमच्या घरा राव काळोख जालो सांज जाली आमचे सवे राव जेसू तू आमचे सवे राव म्हणून आमी उलो करता जेसू आमचे सवे राव जेसू कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे 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 तुझे लगी आयल्या वै सोम्या येसुम्या तुझे लागीं आमी आयल्या तुझे आमची जिणी घेऊन आमी आयल्या जिवीत घेऊन आयल्या महिमा आणि तुका महिमा दिवचे खातीर आमचे जिवीत समर्पण दिवचे खातीर महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या वै सोम्या मातेवाची शुभवार्ता 11 अध्याय 20 आणि 8व्या वळीन तू म्हणताय कष्ट दिल्याने आणि वचन वयतल्याने म्हजे लागीं येया आनी हांव तुमकां दितलो विशय म्हजे सूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागशें शिका वै जेसू आमी कष्ट दिल्या वचन वयतले आमी तुजे लागीं आयल्या जेसू तुजें दर्शन घेवंक आमी हांगा आयल्या जेसू आमचे कष्ट आमच्या जिवितांत हळू कर म्हणून तुजे लागीं मागोवंक आमी हांगासर आयल्या जेसू आमच्या जिवितांत ऊस वाडपाकय म्हणून मागोवंक आमी हांगासर आयल्या जेसू जेसू कष्टदल्यांच्या आदारा कष्टदल्यांच्या भरवशा आमचे कष्ट हळू कर आमचे दुखां तूं पुसून काड आमकां तुजें दर्शन दी जेसू आमकां तुजें दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे 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 राया सर्गीच्या दर्शन दे
दर्शन राया सगळीच्या दर्शन वै सोम्या तुझे तुझे लागी आयल्या आमची मागणी घेऊन आयल्या सोम्या आमची तेस्तामा घेऊन आयल्या तुझे लागी आमचे जिवीत घेऊन आयल्या आमचे कुटुंबाचे जिवीत घेऊन आयल्या महिमा सकड आणि जिनिंता घेऊन स्तुती आयल्या तुका सांसदा महिमा आणि स्तुती तुका सांसदा तुझे लागी आयल्या हे सोम्या तुझे लागी आया हे सोम्या हालेलुया 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 परत एक गडीभर सक्रामेंतातल्या जेजू पळीत रावा सक्रामेंतातल्या जेजूचेर दिश्ट पांकोवया तो आमचेर आपली दिश्ट पांकयता पातयेनेन ताचेर आमी दिश्ट पांकोवया शुभ वर्तमानांत खंयचेय दृश्टांत तुमी पळयलें जाल्यार हर एक दृश्टांतांत जेजू हर एकल्यांचो भावार्थ पारखिता तांच्या भावार्थाक लागून जेजू तांकां बरें करता बुडतेल्या पेद्रो कसो ताणें म्हणलें उण्या भावार्थाच्या मनशाक कितें हातूंत भियेलोय आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ तो पळयता त्याच सोम्याक आमी अर्घां दिवया होगलाब दिवया आमचे जिवीत समर्पण दिवया तर सांगया अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू होगलाब तुका सोम्या जेजू होगलाब तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू समर्पण तुका सोम्या जेजू समर्पण तुका सोम्या जेजू आमचे समर्पण तुका आमचे समर्पण तुका आमच्या कुटुंबाचे समर्पण तुका आमच्या कुटुंबाचे समर्पण तुका आमच्या भुरग्या बाळांचे समर्पण तुका आमच्या भुरग्या बाळांचे समर्पण तुका सर्व पिडेस्तांचे समर्पण तुका सर पिडेस्तांचे समर्पण तुका कष्टतल्यांचे समर्पण तुका कष्टातल्यांचे समर्पण तुका भुरग्या बाळांचे समर्पण तुका भुरग्या बाळांचे समर्पण तुका हालेलुया 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 धाकन बसया बाबईन हो थोडो वेळ आज आमी जेजू तावन कुरपा बेसांव चडसो वेळ जेजू लागीं कितले आमी येता तो आमचे लागीं लागीं येता निराश जायनाका बेजार जायनाका इतली हांवें आराधन केल्या इतली हांवें नोवेनां केल्यांत इतली हांवें मिसाच्या बलिदानांत हांवें भेटयल्यांत जाल्यारय देव कित्याक म्हाका उपकार करन दिना भवो त्या काळार तो म्हाका खंडीत तो कर्ण दितलो आमी नेणावत खंयचो तो पवतो काळ म्हणून केवल देवाचें योजन आमी जाणा जायचें देवाचें योजन आमी कोणूच नेणाव मोगाळ भावन भयणीनो केदळा खंयच्या वेळार खंयच्या घडये तो उपकार म्हाका मेळटलो म्हणून हांवूच नेना पूण दिता आसतना ते वर्त्या मापान तो दिता आनी दिल्ल्या वेळार ते म्हजे तावन कोणूच कान वर्णांतल्या बरें तो पळयता देखूनच इल्लें आमचे थंय पेशन्स आसा जे तो दिता दिनासतना रावना बसल्या कडेत दोळे दांपया तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरया आमची पातकांचो एक उगडास काडया पातकां आमी वळखोचो वेळ 3 दिसां तावन आमी ह्या फेस्ताक आमी तयाराय करता फाल्यांच्या दिसा हांगासर फेस्ताचो संभ्रम सांत क्लाराक समर्पिल्लें ह्या देव तेंपलांत फेस्ताचो संभ्रम आमी आचरण करता आसतना खंडीत जावन तो फेस्ताचो संभ्रम आमी आचरण करतना आमचे ते आसलेले ते उणे पोण जेजू बोगसून काडून नितळ करून म्हणून आमी मागया आमी नितळ जावचे कधी देवा लागीं मागया म्हज्या खोटेपणा मुखांत्र म्हज्या खोट्या साली मुखांत्र म्हज्या खोट्या उतरां मुखांत्र म्हज्या खोटे जिणये मुखांत्र हांवें सबारांक दुखयलां जावं पुरो दोनी आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमची काळजाची दूख जेजूक सांगया आमचे जिवीतच जेजूक आमी समर्पण दिवया काळजाचेर दवरून मागा सोडवणे खातीर मागा
सुडका खातीर मागा सैतानाच्या बळांत आमी पडनाशें तुमी मागा सैतान आमचे तावन पळून वचूं दी जेजू मुखार कोणूच खंयचीच वायट सकत रावंक सकना तर आमच्या जिवितांत असलेली सर्व पातकां आमी केल्ली ती सर्व पातकां ह्याच घडये जेजू आपल्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन नितळ करून दी काळजाचे दूख जेजूक सांगा जेजू हांव आयलां जेजू जेजू हांव आयलां तुजे लागीं आयलां जेजू म्हजें सगळें जिवीत घेवन हांव आयलां जेजू म्हज्या जिवितांतले कश्ट दूख निराशपण एकसरपण हांव घेवन आयलां जेजू मुझे अहंकारी जीवित मुझे स्वार्थी जीवित मुझे हागेपणाचे जीवित मुझे मोसरी जीवित कोणचे खोटेपण हांव घेवन आयलां जेजू जाल्यार जेजू तुवें म्हाका हांगासर एक जागो दिलाय जेजू तुवें म्हाका जागो दिलाय तुजें दर्शन तुवें म्हाका दिलाय जेजू जेजू तुज्या मोगांत जियोंक हांव आशेतां जेजू तुज्या मोगांतच हांव रावोंक आशेतां जेजू जेजू हांवें दुखयलां जेजू हेरांक जेजू हांवें म्हज्या कुटुंबांत मोग दाखयनासतना म्हज्या भुरग्यां बाळांक हांवें दुखयलां जेजू म्हज्या भुरग्या बाळांक एक बरी वाट दाखयनासतना हांवें भुरग्यांचें जिवीत हांवें सत्यानाश केलां जेजू हांवें हेरांक दुखयलां जेजू जेजू तूं बरें जाण आसाय जेजू म्हजें सगळें जिवीत तूं जाण आसाय जेजू कितल्या जाणांक तुवें बक्षिलें जेजू कितल्या जाणांक तुवें बक्षून तांकां तुवें नितळ केलें जेजू जेजू आज हांगासर तुज्या पांया तळा असलेल्या हर एक म्हज्या भाव भयणीक ह्याच घडये मोगळा जेजू हांगासर तुजे लागीं मागतल्या हर एक म्हज्या भाव भयणीक पळय जेजू तांचेर तूं बिरमोत पाव जेजू तांचेर तूं बिरमोत पाव जेजू कशें त्या कोटकारांचेर तूं बिरमोत पावलय जेजू कशें ते दोग जण कोटकार तुजे लागीं येवन परत लागले सोम्या तुका मोन आसा जाल्यार तुवें म्हाका बरें करयेत जेजू आज आमी तेंच मागून आसा जेजू सोम्या तुका मोन आसा जाल्यार तुवें आमकां गूण करयेत तुवें आमकां सकत दिवेत तुवें आमकां नितळ करयेत आमकां तुज्या बेस्तावांनी बरयेत जेजू जेजू पळय म्हजें जिवीत निराशपणान भरलेलें जिवीत तर जेजू हांगासर काळजाचेर हात दवरन आपले उणेपण वळखतल्यांक तांची पातकां तूं बक्षी जेजू तांची ती पातकां तूं पळयनाका तांकां तूं नितळ कर जेजू तुजे तावन बरेपण जोडच्या खातीर ह्या मागण्यांत आमी वांटेली जाता आसतना पयल्या सुवातेर जेजू हांव तुजे लागीं परतून मागतां आमची पातकां तूं बक्षी जेजू आमकां तूं नितळ कर जेजू नितळ म्हणून तुजे मुखार रावोंक आमकां धैर्य दी जेजू पातकां म्हजी बोगस जेजू Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy path through all the universe. सर्व आमी उबे रावया सर्व आमी उबे रावया Then sings my soul, my Savior God to thee. तू खाणी म्हाका बरो करचो जेजू How great thou art, how great thou art. सगळें आमी हात उबार Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. तू पदवीदार जेजू तू खाकुळ दिदार How तुझे great मुखार आयला thou जेजू art. हात उबारन सोम्याची And पदवी sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou ओय जेजू art. तू खाकुळ दिसो सागोर जेजू कितल्या जाणांक तुवें गुण केला जेजू तुजी पदवी आमी वर्णूंक असाध्य जेजू तू पदवेदार जेजू तू बळवंत जेजू आमा समेस्तांक बरो करचो दातार जेजू
कशें त्या दिसा कुर्ड्या बार्तिमेउसाक तुवें गुण केले जेजू त्याच बरी हांगासर आयच्या दिसा तुजे लागीं आसलेल्या ह्या सर्व म्हज्या भाव भयणीक पळय जेजू तुजी पदवी आमी वखळटा जेजू तूं जावन आसाय पदवेदार तूं जावन आसाय पदवेदार. And when I think that God his son not sparing sent him to turn a sky can take it in, that on the cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin and sing my soul, my Savior God to thee. जेजू आमचो पदवेदार. Oh great thou अजाबा करतो दातार हांगासर अजाबा करतो हांगासर आसारी घडोवन दित ह्या पवित्र तळार सदा दितली अजाबा आसारी हांगासर घडोवन सोनिया जेजू कितली व्हडली अजाबा तुवें केलाय कितली व्हडली आसारी तुवें केलाय हांगासर सकट व्हडा तळ्यार. and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, and sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. अजाबा करतो दातार आसारी करतो जेजू तुका आनी म्हाका भावता तुज्या आनी म्हजें जिवीत पावन करता. And sing my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And sing my soul, my Savior God to thee. समर्पण दिता आमी. How great thou Surrendering ourselves. art, how great Jesus thou is great. art. तो And जावन sing आसता my पदवेदार आमी soul, सोमेश्वरी मागणी आयकून my सुद्दां God to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou जेसु म्हज्या कडवंदरा How great वैसाच्या वैसा आमचेर तुजी बेरमोत तुज्या गणित गूढ करचे सकत आयच्या दिसा या पवित्र थळार वळशी कोडी आत्म्याची बरी भलायकी आमकां दी जेजू आमी हरयेतली बरी जावंक अशें जावं जेजू तुवें खुशी वेल्यार आमी बरी जावं जेजू my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. पै मोगाळ भावा मोगाळ भयणी जेजू क्रिस्ताक पळयत रावा अजाबांकर सुद्धा थार तो जावन आसा आपल्या उजव्या हातान परतेल्यांक धरसो जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. लुकाची शुभवार्ता पयलो अध्याय 30 आनी 7वी ओळ देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. सांपावलून रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वो अध्याय 30 आनी 1 ओळ जर देव आमच्या पक्षेक तर कोण आमचे विरोध कोणूच ना. जर देव आमच्या पक्षेक तर कोण आमच्या विरोध आसा आमच्या विरोध कोणूच ना. तर जेजूस आमचे सवे रावूं दी. जेजूस आमची जतन घेवं दी. जेजूस आमकां बळ दिवं दी. जेजूस आमकां सकत दिवं दी. आशिर्वादीत दिवं दी. एक घडीभर तशेंच बसा थोडो वेळ जेजू लागीं उलया.
जेसू क्रिस्त तुमचे जिविताचे समर्पण दिवया. दोळे हात आनी उक्ते दवरया. उपरांत हांगा समर्पणाची गीत समर्पणाची रीत हांगासर एक घडीभर दोळे धांपून हात उक्ते दवरा. कशें त्या दिसा सामुएलान म्हणलें, उलय सोम्या आयकता तुजो साकर, सोम्या उलय म्हजे लागीं, उलय सोम्या म्हजे लागीं. तुजो सेवाक, तुजो साकर, तुजो भाऊ, तुजी बहीण हांगासर आसा जेसू. पेद्रू बरी आमी सांगया, सोम्या कोणा लागीं वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां आसा स्नेक जिविताची. सुवांवची शुभार्थ 6 अध्याय 7 आनी 8वी वळ. सोम्या कोणा लागीं वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां आसा स्नेक जिविताची जेसू. तूंच आमकां राखताय जेसू. दोळे धांपून हात उक्ते दवरन. कोणा बसो तुमी मागोंक हांगासर आयल्यात. खंयचे तेसांव तुमी घेवन फाटल्या 3 दिसांत हांव हांगासर आसात. भले आमी आचारसूंचे सांक्लाराचें फेस्त, खंडीत जावन देवाच्या कृपेचे आशिर्वादाचें फेस्त आमच्या जिवितांत जायचंय. विशेष विशेष आराधन हांगासर आमी चलोवन वरता. जेसूची कृपा हांगासर वळोवन आसा. गुण करची सखत हांगासर वळोवन आसा. जेसू क्रिस्ताचीं उतरां जुवांची शुभार्थ 11 अध्याय 40व्या वळींत मार्ताक म्हणली ती उतरां, मार्ता भिये नाका, जर तूं सत्मनशी जाल्यार ह्याच घडये ह्याच वेळा देवाची महिमा तूं देखतली. मार्ता भिये नाका, जर तूं सत्मनशी जाल्यार ह्याच वेळा ह्याच घडये देवाची महिमा तूं देखतली. देवाची महिमा आमी पळयल्या. देवाची कृपा आमी पळोवया. गुण करची सखत हांगासर वाळोवन दी. आमा समेस्त तांचेर वाळोवन दी. एक घडीभर तुमच्या तितल्याक जेसू लागीं उलयया. मागा मागा. जेसूचें नांव उलो करा. जेसूचें नांव उलो करा. जेसू आयकता. जेसू तुका आयकता. जेसू तुका पावता. जेसू म्हज्या, जेसू राया, जेसू पदवेदरा, जेसू सोडवंदरा, जेसू आमच्या वाईजा, जेसू आमच्या रचणारा, जेसू आमच्या पोसणारा, जेसू आमच्या आश्रया, जेसू आमच्या बुजवंदरा, जेसू काकुळटीच्या सागोरा. जेसू म्हजे सवे राव. जेसू म्हजे सवे राव. जेसू जेसू जेसूचें नांव उलो करा. पोसल्या कडेच जेसू जेसू म्हणा. जेसूच्या नांवान आमकां सकत वळटा. थंयसर जेसूच्या नांवार त्या दिसा कुर्ड बार्तिमेउस जेसूक बोबाडी मागलो. जेसू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणा लागलो. जेसू जेसू म्हणा लागल्या. त्या दिसा जेसू जेसू जेसूचें नांव पळया. जेसू जेसू. तर जे कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबयेर पडया. विशेष समर्पणाचें गीत तूं म्हजो आसरो. हांगा हांव आसा म्हणलें गीत आमी गायता. भाव भयणी, बरें गीत हें हांगासर आसा. हांगा हांव आसा म्हणून सोमयाक आमी सांगचें. म्हज्या जिविताचें समर्पण हांगा हांव करन आसा. ताचे लागीं मागता, गूण म्हाका कर, धैर्य म्हाका दी, सखत म्हाका दी, निवार सक्कड खोटेपणांतले आमचें जिवीत. तूं मोसो आसरो. जेसूक आमी उलो मारया. तूं मोसो आमच्या सडवंदराक उलो मारया. आमच्या मोगाळ इश्ट जेसूक आपोवया. आमचो इश्ट जावन आसता जेसूक आमी उलो करया. जेसू जावन आसा आमचो आसरो. तूं मोसो आसरो. जेसू जावन आसा आमच्या जिविताचो आसरो. तूं मोसो राखणदार. सो आमचो राखणदार जावन आसा. तूं मोसो मोवन जेसू म्हजो सडवंदार जावन आसा. तूं मोसो थेर. हात उक्ते दवरा. हात उक्ते दवरा. सगळ्या कळसंका वय सोमया. तुका सगळ्या काळजान आमी तुका मोग करता. तुका आराधन करता. स्तुती करता जेसू. तुझे रुपोळे तुका मेळोंक आमी हांगासर आयल्या जेसू. सगळ्या सत्ते आमचे सगळे जिवीत तुका तुझी समर्पण दिता जेसू. सेवा करता. हांगा हांव आसा. सकट सांगात आतां.
한가와사 예수 आम्ही अंगस्तर आसाम जेसू 한가와사 예수 वही जेसू आम्ही अंगस्तर आसाम तुझ्या लागी आसाम जेसू जेसू 한가와사 한가와사 वही जेसू आम्ही अंगस्तर आसाम तुझ्या बगले कमी आसाम जेसू तुझ्या संगात आम्ही आसाम जेसू तुझ्या सवे आम्ही आसाम जेसू तुका सोडून आम्ही वचना जेसू तुझ्या सामने आम्ही पयस वचना जेसू अंगामी आसाम 예수 한가와사 तुमच्या दोन्ही हात तुमच्या कळसाचे दोरा सांगा जेसू तुम्ही हांव अंगसर आसा जेसू आईला जेसू तुझी तुका भेट करूं गो आईला जेसू म्हजी मागणी घेवन जेसू अंगसर हांव आईला जेसू गुण कर जेसू तुझ्या सत्यान बोर जेसू तुझ्या आशीर्वादांनी बोर जेसू तुझ्या बेस्तावांनी बोर जेसू म्हाका बरें कर जेसू म्हज्या कुटुंबा बरें कर जेसू अंगसर आईलेल्यांक तूं बरें कर जेसू अंगसर आसा जेसू अंगसर आसा जेसू अंगसर आसा जेसू 너무 서보리 너무 서보소나 너무 지구 빛소아 Love you, Jesus. 너무 서대 Praise you, Jesus. 너무 서보리 Thank you, Jesus. 너무 서보소나 Praise you, Jesus. 너무 지구 빛소아 Love you, Jesus. 너무 서대 Praise you, Jesus. 서울야갈 산땅 누가 알아단 वही 별땅 जेसू तुका आराधना 서울야 집이 땅 तुझेरू पळे स्वतः वही जेसू तुझे रूप पळोवंक आमी शकता सत्ते तुझी वही जेसू सेवा सगळ्या सत्यान आमी तुझी करता सेवा करूंक जावं हंगा वांगसर आईला जेसू तुका भेटच्या खातीर सकल सांगाता हंगावासा जेसू वही जेसू अंगसर आसा अंगसर म्हजे भाऊ बहिणी आसा जेसू जेसू हंगावासा जेसू हंगावासा तुमच्या दोन्ही हात तुमच्या कळसाचे दोरा हंगावासा जेसू हंगावासा जेसू हंगावासा जेसू हंगावासा गुण म्हाका कर गुण म्हाका कर Oh Lord, Yaraye. Oh Lord, Yaraye. Oh Lord, Yaraye. गुण म्हाका कर गुण म्हाका कर जेसू गुण म्हाका कर जेसू गुण म्हाका कर जेसू गुण म्हाका कर वय जेसू गुण म्हाका कर जेसू गुण म्हाका कर जेसू सर्पिणे शिरेंत म्हाका तूं गुण कर जेसू सैतानाच्या बळांत म्हाका सुटका दी जेसू म्हाका सोडवण दी जेसू तुझे रगत म्हज्या शिरा शिरांनी वळोवन दी जेसू तुझे रगत म्हज्या खणा खणांनी वळोवन दी जेसू आमी बळी जाता गुण म्हाका कर Apod म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू आपोड म्हाका Apod maka हे घडी बरो सक्रामेंताचा जेसू गो पळया
दोन्ही आमच्या हात ताच्या मुखार दवरया जेसू आमकां आपड जेसू आमकां गुण कर जेसू आमचे लागीं ये जेसू लागीं आमी मागया जेसू ये म्हजे लागीं ये जेसू आपड जेसू म्हाका गुण कर जेसू हांगा हांव आसां जेसू हांगा हांव आसां जेसू तुजे तोंड सकत जोडच्या खातीर जेसू म्हाका पळय जेसू म्हजी अस्कतकाय पळय जेसू म्हजें उणेपण पळय जेसू म्हजें एकसुरपणाचें जिवीत तूं पळय जेसू जेसू म्हाका पळय जेसू Praise the Lord, hallelujah. गुण कर म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू गुण कर म्हाका आपड म्हाका जेसू आपड म्हाका जेसू आपड म्हाका जेसू आपड म्हाका भाव भयणीनो बहु उत्तम घडयेक आमी हांगासर पावल्या विशेष मागणे आतां हांगासर सर्व आमी उबे रावया दोळे दांपून भवार्थान सोम्या लागीं आमी येवया एक घडी भर तुमच्या दोळ्यान तुमी दांपून उबे रावा सक्कड दोळे दांपया सोम्या लागीं आमी मागया आमकां तूं आपड म्हणून मागया सोम्या लागीं आमी मागया आमकां गुण कर म्हणून आमी मागया इसाया प्रवादीचो पुस्तक 41 अध्याय 10 ओळ म्हणटा भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसां घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका गठाई दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या सैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा इसाया प्रवादीचो पुस्तक 41 अध्याय 13व्या ओळींत आमी वाचता हांव सर्वेस्व तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता आनी हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो जोशुआ 1 अध्याय 9वी ओळ दृढ आनी तीर राव भियेनाका आनी धैर्य साणिनाका कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवे सदांच रावतलो आमचे सवे रावचो देव हांगासर आसा त्याच देवाक आमचे समर्पण निवार म्हाका जेसू आपड म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपड म्हाका जेसू गुण सकट कर दोळे दांपून. म्हाका जेसू विशेष रितीन हांगासर म्हाका निवार म्हाका जेसू सोम्या जेसू सोडय हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक ह्या घडये हांव तुज्या आपड म्हाका हातांत तुका समर्पण दिता जेसू तांची हर एकल्याची पिडा शिडा कर म्हाका जेसू तांकां तूं आशिर्वादीत कर जेसू हर एक खोट्या सत्यांत आसलेल्याक तांचे खोटेपण तांचे तावन बस म्हूण पयस कर जेसू सैतानाचें बळ हांगासान मोडून उडय जेसू जेसू तुजे रगत हांगासर हर एकल्याच्या शिरांनी ते वाळोवन दी जेसू हर एकल्याच्या खणांनी वाळोवन जेसू विविध रितीन पिडे शिरान वळवळची म्हणजे भाव भयणीक हर एकल्याक तूं गुण कर जेसू म्हाका जेसू हर एकल्याचें जिवीत बरें कर जेसू जेसू म्हज्या सोडवंदरा वैसाच्या वैसा आमचे तुजे बिरमत भाव तुझ्या गणित गुण करचे सकत आमचे तुझी वाळशी कर तुझ्या दैवीक कुळतीन पुडी आत्म्याची पुडी भलायकी आमकां दी स्वामी आमी बरी जावंक शकता तुझ्या खुशी वेल्यार आमी बरे जाता जेसू दाविदाच्या पुता आमचे बिरमत भाव जेसू दाविदाच्या पुता आमचे बिरमत जेसू दाविदाच्या पुता आमचे आपड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू सकट सांगात
निवार म्हाका जेसू निवार म्हाका सोडय सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुणगर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू म्हाका जेसू आपड म्हाका आपोड म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सक्कड परत वडताळ्यान दोळे दांपून निवार म्हाका जेसू वाईट जेसू आमकां निवार तर वाईट सोडय म्हाका सैतानाच्या फळांतले तूं आमकां सोडय जेसू पत्का जावन आमकां सोडय आपड म्हाका जेसू कोणच्या सत्तेर तूं आमकां आपोड जेसू कोण कर आमकां म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू कोण कर म्हाका जेसू जेसू वो थोडो वेळ तुजे सवे आमी समकलो हे 3 घंटे तुजे सवे आमी करतले जेसू म्हाका ज्ञान जियोंक तुवें आपोवणें दिल्लें जेसू त्या दिसा गेस्से म्हणे मोळ्यांत तुवें तुज्या शिसांक थोडो वेळ जागे रावन मागणें करूंक तुवें उलो दिलो जेसू आज थोडो वेळ न्ही 3 घंटे ही म्हजी भाऊ भयणी हांगासर मागणें केलां जेसू तांचो वो वेळ फळादीक कर जेसू जे कितें तांणी आज हांगासर मागलां जेसू खंडीत जावन जेसू खंडीत जावन आमचें उणेपण पळयनासतना आमची अस्कतकाय पळयनासतना आमचें खोटेपण पळयनासतना आमचें बरें मोण पळयोवन आमकां बरें कर जेसू हांगासर म्हज्या भाव भयणीन मागलेलो तो उपकार तूं तांकां फावो कर जेसू आज न्ही जाल्यार फाल्यां ह्या मुखल्या दिसांनी तांकां तूं दी जेसू कशें तुवें एजेकियल प्रवादीक म्हणलें फावो त्या काळार हांव पावस धरतलो आशिर्वादाचो पावस तो जातलो जेजू तो आशिर्वादाचो पावस आज हांगासर ह्या आराधनाक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक आसा जाल्यार हर एकल्यांचेर तो आशिर्वादाचो पावस तूं वोत जेसू वोत जेसू वोत जेसू आशिर्वादीत आमी जावन आशिर्वादाने बरोवन बेसावाने बरोवन सोम्याचे आशिर्वाद जर मुख फुडें सरया गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पुर्विल्या त्या रूपा बोगा नव्यो रिती आधार्या सोलवणेच्या अस्कत्विस्व्या बावडता हाचे बोतेव्या जसे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात सीता तू कद घायश स्पिरिता समसमी नावार्ता आमेन प्रार्थुया ई देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसर करू तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.
Sister Claire, you say, God let Jesus everything. Gaze on His love for you, and you become what you contemplate. Sister Claire, we call to you. Pray for us that we may do God's will on earth, His kingdom come, and in Him we may all be Asizice Sanclara Clădin, să-mi ia cacul tămcică, Samyaga Gutam Chikere, Crista cacul tămcică, Krista Gutam Chikere, să-mi ia cacul tămcică, Samyaga Gutam Chikere, Crista Aicamca, Krista Ikamka, Crista Dayen Aicamca, Krista Dayin Ikamka, Deva Sărghincea Bapa, Kagutam Chikere, देवा पुता संसराच्या सडवंदरा देवा पवित्रत्म्या संतीसीमा त्रिंदादी एकाच देवा संता मरिये पापकत नसताना गर्भ सांभाळले संता मरिये फ्रान्सिस्कन वर्दीचे राणीये सांक्लारा बो वंसो देवाचे दुवे सांक्लारा क्रिस्तचे निष्कळंक पतीने सांक्लारा पवित्र आत्म्यान भरलेले सांक्लारा महिमेवंत ओंकार मुरियेचे मोगाळ तुवे सांक्लारा पवित्र सभेच्या परजळीत उजवाडा सांक्लारा वांजेल जिवंचांग नीज साक्षीदारा सांक्लारा सान फ्रान्सिसच्या पातयेनेच्या पाटलावदारा सांक्लारा दुबळ्या क्लारिस्टनचे स्थापका सांक्लारा बवर्तांत तीर बरवशांत दृढ राहुल्या सांक्लारा माया मोगान परजळच्या सांक्लारा विदेयी आणि कलत्या स्त्रिये सांक्लारा दुबळ्या क्रिस्तसवे दुर्बळ्या सांक्लारा मागण्याचे स्त्रिये आणि औंकारीचे आदर्श सांक्लारा भो पवित्र सक्रामेंताच्या अपूर्व मोगा सांक्लारा क्रिस्तच्या जल्माक आणि पाशावाक समर्पिल्ले सांक्लारा कष्टा वेळार धैर्यान भरलेले सांक्लारा ताळण्या वेळार सोसनिकाय आणि तिरासाण सांभाळले सांक्लारा समाधानीचे माईपासचे बळ्या आणि बळवंत स्त्रिये सांक्लारा अजापांच्या सत्य देण्याने भरलेले सांक्लारा टेलिव्हिजनचे सार्वत्रिक पात्रोण संतीने सांक्लारा प्राजितच्या स्प्रितान जळतेले सांक्लारा दूक सोसूंक धैर्यान मुखार सरतेले सांक्लारा मोरणाच्या वक्ता शांत समाधानाने भरलेल्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले क्रिस्ता आईकमका सांक्लारा आमा पासत विनंती कर प्रार्थुया सांक्लारा परजळीक तारा कुटसायिल्ल्या दुबळ्या क्रिस्तच्या आणि ताचे भोवमुगाळ आवयच्या मेटांनी चलो आम्हा सर्वांक फावो कर जशें तुजी भयणीक आणि आशिसेक तुवें घातलेले बरे राख आम्हा समेस्तांक सर्वांच्या विघ्नांतली आणि निवार आमची घरां आणि शहरां सर अणवरांतली तुझ्या बळादीक विनवणेन आमकां हर एकल्यांक आखे पवित्र सभेक आणि सगळ्या संवसाराक दाराळ करपाक सोंड दी आमेन. भगवंत क्लाराक मागणे ए आनंद भरीत भगवंत क्लारा सर्गी बापाचे दुवे आणि समिया जेजूचे सेवके तू देवा सवे आसाय आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर पिडे शिरेन कष्टाण वरणी कंती दुकान उलो मारतल्यांची मागणी आयकोनचे देणे देवान तुका दिला तुझे लागीं आतां आमी मागचे उपकार देवाच्या आनंदान आणि आमच्या आत्म्याच्या बरेपणाक फावो जाल्यार देवा लागची आमकां ते सोंड दी म्हण आमी परतां. एक घडी भर आमच्या सर गरज बसत आमच्या त्याच सामा खातीर सांक्लारा लागीं आमी मागया ताचे मुखांत देव आमच्या जिवितांत जे कितें आमी मागता फावो करून दी म्हणून आमी मागया.
जेजूच्या कतकत्या मोगान पेटच्या बाकीवन क्लारा पवित एवकरिस्तांतल्या सोम्याच्या पदवे मारिफात तुवें तुज्या भयणींचें आनी आसिसी शहराचें संरक्षण केलें. त्याच परी आमचें जीव, आमचीं कुटुंबां, आमचें शहर, आमचो गांव तरांच्या आपायांतलें आनी अपराधांतलें राख. तुजे बरी आमी क्रिस्ताचो मोग करूं आनी गूण बाबर्थान जियोंक गरज आसली आत्मीक कृपा आमकां जोड दी. सर्व परिस्थितींनी देवाच्या कुशेक काल सोयशें आनी खऱ्या समाधानान आमी जियेशें आमकां आदार दी. आमेन. मागता तुमन तुका San Francisco बोटांतले तूं चड सांती बोडाचे देवान आपल्या रसा खातीर पुत्या मोगार तुका वेंचले. आसिसीच्या बागेवन क्लारा प्रकाश परिपूस्वाडा तुझी कोकळी गायता तुझो उपकार मागता आसनामा तुका. अखेरीचें गीत गायत आसतना 2 सालीन येवचें. तुमच्या तकलेर हात दवरून आमी मागणें करतले. दिनवासाची 2 उतरां जाल्ल्या उपरांत हांगासर सकट 2 सालींनी मुखार येवचें. तुमच्या तकलेर हात दवरून मागणें करतले आनी देवाचे आशिर्वाद तुमचे. मोगचोनो पटले ये 3 दीस कुरपेचे सक्तेचे जायत्यांक आंतरीक गाय गुण जाल्यात. जायतांची पिडा शिडा गुण जाल्या. क्रिस्ताची आत्मीक ग्रेस काय या दोगी याजकांनी आमकां दराळ मापान वांटल्या. ते जावन आसात 2 दीस आमकां ती ग्रेस काय वांटले. याजक रिचर्ड कॉडर्स, मानादीक बाब रिचर्ड कॉडर्स, तशेंच मानादीक बाब रोशन रोजारियो हांकां आमी तळयांच्या आवाजान दिनवास पाठोवया. देव बरें करूं म्हणया. फाटले 2-3 दीस आशिर्वादाचे मोगाचे दयकन एक घडीभर आमी उबी रावया. आज आमी ह्या याजक बापांक कितें पाटी दिवं. आमची फुलां बावन वेतेलीं, आमची 2 उतरां ती मजवन वेतेलीं, पूण आमचे 2 हात उबारून तांचे खातीर आमी मागता आसतना ती बेसांवां तांकां बोळ जातेलीं. देखून 2 हात आमी उबारया आनी त्या आमकां देवान दिल्ल्या ह्या याजक बापां खातीर आमचे हात उबारून आमी देवाक स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घट्ट तळे आमी हालेलुया, 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 हालेलुया. उबारलेले हात रात आनी दीस आमचे खातीर सक्रामेंता मुखार मागच्या आमच्या मोगाळ भयणी पासत भितरलेली माधुरी दी. 24 घंटे ही सम्या मुखार रावतात आणि हे शहर राखोंक कळमितनातली वावर ते करतात. देखून आमचे 2 हात या आमच्या भयणी पासत आमी मागया. तांकां बरी भलायकी, शांती, समाधान, सोंसणीकाय आनी तांकां जाय आसची सर्व गरजो तोच सक्रामेंतांतलो जेजू तांकां फावो करून दी म्हूण सगळे परते हात उबार निरंतरी सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. संगीतांत आमकां कुमा केल्ले आमचे भाव जॉन फेरार आनी सहकार दिल्ले ब्रदर एलियास, तशेंच हे सगळे व्हिडिओग्राफर केल्ले आमचे अविनाश. ह्या घडये तांकां आमी 2 हात उबारून
परत तांचो दिनवास करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या तांकां आशिर्वादांनी भर दिव्य सोम्या प्रत्येक जणांना आशीर्वादान दिव्य वाणी हे सगळे थंड आशीर्वादाचे कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी दोन्ही सालकन आता आशीर्वादा खातीर दयाकन मुखार येवचें. ಪ್ರೀತಿಸೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. फाल्यां सकाळींतल्यान सांज 4 वरां पर्यंत, सकाळीच्या 9 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत हांगासर निरंतर मध्यस्थ मागणें आसतलें. तुमकां समेस्तांक आपोवणें. तशेंच सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचो आदिमोगाळ बिसायब हे मीस भेटयतले. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸು
ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನಾಥನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ आशीर्वादी आमका जेजूच्या बोपोइताचा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद बघ्या कसं कृपेन इवरांका आमचे देवा आमच्या दिसभरांतली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.